मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरी सकाळ मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार थोडो दीस थोडो तेंप हांव हांगासर नातुल्लो. म्हज्या पांयाची नी रिप्लेसमेंट जाल्ली देखून हांव नातुल्लो आनी तुमी म्हज्या खातीर मस्त मागलां. हांवें आयकलें मस्त मागलां म्हज्या बऱ्या भलायके खातीर आनी तुमच्या मागण्याचो फळ जावन हांव वेगळी रिकवर जालो. एका म्हयन्या भितर सोलोंक आनी पुरो जाता देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हज्या खातीर मागयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. मोगाचें न्हू, हो एक रोड ब्लॉक आसा. हें काल परवां आमचो प्रायम मिनिस्टर हांगासर येता काय देखून ते काल रोडाचें काम करतात. 30 तारीख म्हणसर हो रोड बंद जाता म्हूण आयकलां, बंद जाता. पूण आतां तुमी आयलात मोगाचें हांवें हर एक फावटी येवन सांगचें, आमचो देव बावरतान आयिल्ल्यांक खाली हातांनी फाटीं धाडिना. वच तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कट दिता. तशेंच आमची माय तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना. तुमी हो वेळ जेजूक दिल्ल्या खातीर तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर ताचे आशिर्वाद तो घालतलो. तुमकां शांती आनी समाधान दितलो. तुमकां खाली हातांनी फाटीं धाडिना. मोगाचें न्हू, तुमकां रेतीर आयिल्ल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आज ही रेतीर चलोन व्हरूंक आसात मनादीक बाप रोमन पिंटो. शिवमोगा तावन ते येतात. सकाळीं वेग्गीं बायसरन हांगासर ते येतात आनी आयल्यात हर एक फावटी हर एका म्हयन्यांत येतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा, फेरार तावन येतात. हर एक सोनवारा येतात सुखानासतना. अर्गां होगळाप स्तुती चलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे डिवायन वर्ल्डाची आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचें न्हू, तुमकां हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. मुसो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आणि तुम्ही जिवंत जातल्यात. परत एक फावटी आमी म्हणया, हांव मुसो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आणि तुम्ही जिवंत जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून देवाचे उतार आमी नियाळूं. हेच्या पयलें देवाच्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया आनी देवाच्या पवित्र आत्म्याक मान करून आमी गावया गीत. तुमच्या गिता बुकांतलें 5 संको 149 पावना मारे स्वामी दहिसुव अग्निये हब्बिसु ज्वालयनो. संगत आमी म्हणया, पावना मारे इळिदुवा स्वामी दहिसुव अग्निये हब्बिसु ज्वालयनो. पवित्र रूहने ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನರೇ. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನರೇ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ. ಹರ್ ಏಕ್ नहीं. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ. ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು
ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು दूसरे चरण में गव्या ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ पावनने ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergantu ka sumyan Jesu. Ergantu ka sumyan Jesu. Oglaptu ka sumyan Jesu. Oglaptu ka sumyan Maimatu ka sumyan Jesu. Aradantu ka sumyan Jesu. Aradantu ka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 सामात्यवचो वांचेल 18वो अध्याय वळ 12 तुम्ही कितें म्हणटात एका मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सांडून गेल्ल्या एकल्याक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळटा जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायना हें म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची खोशी देवाचे अवतार
वखणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुकोन वसनतले नोवाई नोವು ಬೊಕ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 99 ಕುರಿಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बश्या क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळ म्हणसर खंयच्या एका रितीरेन जावन दी खंय नोवेना गेल्ल्या वेळार तुमी सडीत आयकल्ली कोणाचे विशयी? सुकोन गेल्लो बोकरो. सुकोन गेल्लो एक बोकरो. नोवाई नोव बकऱ्या विशयी कांय पुणी तुमी आयकलाय? काय ना, खंय आयकलाय? ना 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 ना. व्हायरल जाल्लो एक बोकरो खंयचो? सुकोन गेल्लो बोकरो. वय की न्ही? सुकोन गेल्लो बोकरो. सगळ्यांनी लायक केल्लो बोकरो खंयचो? सुकोन गेल्लो बोकरो. सगळ्यांनी फॉलो केल्लो बोकरो खंयचो? सुकोन गेल्लो बोकरो. ट्रेंडाक वळख जाल्लो बोकरो खंयचो? सुकोन गेल्लो बोकरो. वय की न्ही? आता संवसारार इतल्या जाणांनी पुरा कांतारां बरयल्यांत, सॉंग बरयलां, पुरा जाला. वय की न्ही? व्हायरल जाल्लें सॉंग खंयचें? हूविना बाणದಂತೆ. वय की न्ही? ते एक ट्यून नासतना कालेंगी एक सिंग करन व्हायरल जाल्लें पाप तो ओरिजिनल बरयल्लें तें सॉंग बरयलां पळय अर्जुन जन्य, तो फेमस जावन आज 100 जाणांनी कितली कितली बरी कांतारां घडल्यान ते फेमस जावनात. वय म्हणून फेसबुकार दुसऱ्या त्यो ट्युनार कोणें सिंग केलें ती तांकां 100 जाणांनी फॉलो केला, व्हायरल जाल्यात. तशेंच बायबलांत आमी वाचतना नोवैद नोव बकरे ते कडेत आसले, तांचे विशयंत आमी उलयना. पूण सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या विशयंत कांय कितले हजार शर्माव जाले की देवत जाणा. वय की न्ही? त्या देखून हांवें आज विंचून काडलो विशय माथ्या वाचोवांजेल 18 अध्याय 3 वळ. सुकोन वसनातले नोवाई नोव बकरे. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 99 ಕುರಿಗಳು. राणांत सोडून गेल्ले ते 99 बोकरे आत पळय, ते आमकां कितें सांगतात? आमच्या आध्यात्मिक जिणयेक हे नोवाई नोव बकरे आमकां दिवची संदेश खंयचो म्हणल्या विशयंत आमी समजोवया. सुकोन गेल्लो एक बकरो जेंगे ते संदेश दिला, आमी काण गेला, परत्यान परत्यान आमी त्या बकऱ्या पर्यंत सुकोन गेल्या. वय की न्ही? आमकां धैर्य आसा. सुकोन गेल्यार सोदून हाडचे व्यक्ती आसात. सो सुकोन वेचे ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ हक्कू. कित्याक म्हळ्यार त्या बकऱ्या विशयंत न्ही आमी चड आयकलां. कितें चड आयकता म्हणजे ताचे पर्यंत आमी जाता. वय की न्ही? पाप नवैद न्हू त्या गोवळ्याचें उतार आयकून तुमी हांगात रावा पुता म्हणल्याक ते थंयत रावले. आमचे बरी कोणी पळोवची नांत म्हणून तेय सुकोन वशी येत आसतले. वय की न्ही? कोणी आसतले की तांकां राखोंक थंय. गोवळी त्या सुकोन एका बकऱ्याक सोदून काणी घेवन गेलो तर देवाचें उतर आमकां सांगता, तो बकरो मेळटा आसतना संतोष जालो तर नोवैद नोवांनी संतोष हाडून हांगी बरें काम करतले संतोष हाडनात गी. कितें थँक्स देव बरें करूं म्हणा नासतना काम करतले संतोष हाडनात गी.
मुखार पोवन जेलो घाल्यार मात्र की आमी काम केल्ल्याक आमकां बहुमान मेळ्ळे म्हूण सांगी येतकी फॉर एग्जाम्पल तुमचे फिरगजेचें फेस्त आसतना तुमी वाड्या घरान सकड काम करतात की ना करतात की ना देव बरें करूं म्हणचें कोणाक गुरकाराक तुमकां सकडा जेलो घालतात की ना वाड्या घरांच्या नांवान गुरकाराक तर उरले 99 ती इम्पॉर्टन्स न्ही तांची गरज नांगी आसा तर मोगाच्या भावनाने बहिणीनो सुकोन वसनातले 99 बोकरे आमकां 7 संदेश आज हाडून दितात हे 99 बोकरे आमकां थोडे संदेश आमच्या आध्यात्मीक जिणेक ते दितात तर तांणी दिवचो संदेश आमी घेवंक आज प्रयत्न करया चुकोन वसनातले 99 बोकरे आमकां दिवचो पयलो संदेश बी ट्रू टू युअर सेल्फ तुमकांच तुमी प्रामाणीक जाया तुमकांच तुमी प्रामाणीक जावन जियेया हे सुकोन वसनातले 99 बोकऱ्यांनी आमकां दिवचो संदेश बी ट्रू टू युअर सेल्फ कोण तुमचेर गमन दवरता गी नांगी गोत्तू ना कोण तुमचें नांव आपोवन तुमकां देव बरें करतात गी गोत्तू ना तुमच्या फाटी आसोन तुमचेर गमन दवरतात गी गोत्तू ना तुमकां रक्षण दितात गी नांत गी गोत्तू ना तुमी तुमकांच प्रामाणीक जाया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार माथेव वांजेल 6 अध्याय 4थी वळ आनी 18वी वळ आमकां सांगता जें कितें गुटान तुमी करतात गुटान करचें हरयेकी सर्गींचो बाप तें पळयता जें कितें बाप पळयता सारक्या वेळार तुमकां सारकें इनाम तो तुमकां दिता गुप्पीत तुमी मागतना सर्गीचो बाप तुमकां पळयता गुप्पीत तुमी दान दिताना सर्गीचो बाप तुमकां पळयता मनुष्य कोट्टिद्दु मनेतनक देವರು ಕೊಟ್ರೆ तुम्ही केल्ल्या एका कामाक कोणे म्हणी एक फुलांचो जेलो घाल्यार कितलो वेळ येत उडपींत 1 वर मात्र पैगिनी मागीर तुका सन्मान केल्ल्याक आमी तुका सन्मान करता म्हणून अशें निट्टाल्लीं फुलां तुकाय मान करतात पैगिनी इतलेंच पूण देवान तुका हार घालो जाल्यार तो भावतागी त्या देखून मनशांनी तुका वयर दवरिजे म्हणून काम करनाका बी ट्रू टू युअर सेल्फ तुका तूं प्रामाणीक जावन जिये त्या देखून हे 99 बोकरे आमकां सांगतात तुमकां रागतलो आसतना तुजें नांव काडून हर एक फावटी तुका आपयतना हर एक फावटी तुवें काम करतना तुजी पाट तापडतना आनी तुका ओगळसून वयर दवरतना तूं कसो आसताय थोडे पटीन जाता वाड्या घरां सांगनासतना इगर्जेंत आसचे झाडां गैरोमो व्हडली व्हडली तेंकडी काडून मारन दोळ्यांक इल्लें घालन खालें पुरा माथ्यार पुरा तें डेकोरेशन पुरा करन पाप 4 वरां काम करन फादरा बी येना जाल्यार ऑफिसाक वचोन फादर आमची झाडां काडन जालीं म्हूण सांगून येता हांव दुसऱ्या आयतारा आयका म्हणटना आमचे काणी नीट जातात सांम पेद्रूचो वाडो केदाळा येता गी म्हणून राखोन रावता
सांपेद्रूच्या वाड्यागारांनी येवन आज इगर्ज नितळ केली म्हणटा आसतना सांपाथिमा वाड्याची इसल्यान रोजारमाई वाड्याची इसल्यान आसतना आमी अर्दें फीट वयर उठोंक सुरू जाता पूण आमचे कान नीट आसात ऐका 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 म्हणून आयकोवचें पुरा गेल्यार सांपेद्रो वाड्याची खबरत पदराब कण्णाटल्या वेळार कुशेन आसली लिल्ली बाईशीन पळयनाटल्यार तिका कुट्टून आनी मुखार येनक सोके बेश्टे पळय 4 वरां काम केलां आमी एक नांव सांगूंक ना पदराबान नेक्स्ट टायम आपयतना हांव म्हूण येना प्रेज द लॉर्ड नांवां काण आपयतना जेलो घालतना पाट तापडतना तूं कशें आसाय ह्या कोणेय नांव काडनाटल्या वेळार तूं कशें रावताय प्रामाणीक तुमकांच तुमी प्रामाणीक जाया कित्याक म्हळ्यार बायल्यान एक रीत भितरल्यान आनी एक रितीन आसल्यार देव आमकां मानवाना त्या खातीर तर फारिसेव आनी सदुसेवांची जिणी पळयल्लो जेजू म्हणटा तुमी सुणो काडल्या पोंडा बरीं आसात बायल्यान बरें दिसतात भितर कुसाडाई भरल्या बायल्यान आमी सांत जावन भितरल्यान सांते काट्याची सांत जाल्यार कालें प्रेयचन त्या देखून कोण तुमकां पळयतात की नांत की गोत्तुना तुमकांच तुमी प्रामाणीक जावन रावा हे नवैद नो बकऱ्यांक तो गवळी सोडून येता अरण्यांत सोडून येता खंय म्हणी सोरोंगोश येता आसलें पण तांकांच ते प्रामाणीक जावन रावले थंयत रावले त्याच जाग्यार रावले दुसरें डोंट स्ट्रे फ्रॉम द फोल्ड ऑर कम्युनिटी तुमच्या हिंडातावन पयस सरा नाकात हिंडा सांगाता रावा जावंक पुरो एक वाडो जावंक पुरो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जावंक पुरो एक फिरगज वो एक हिंड जावन आसा त्या हिंडा भितर तूं केदोळ मुसर आसाय गी तेदोळ मुसर तूं सेफ आसताय त्या हिंडातावन केदाळा भायर गेलोय गी अपाय तुका खंडीत सांज जुवावन बरयलें पयलें पत्र पयलो अध्याय 3री वळ आमकां सांगता बाप आनी पुता मोदें मोगान तुमी एकवटोन रावा कित्याक म्हळ्यार हिंडातावन भायर गेल्ल्या वेळार आमी नास जाता वेचीत पुताची वापार आमी आयकल्या बापायच्या घरांत तो वेचीत पूत आसता आसतना ताका कितेंच तोंदरे नातले केदाळा बापायच्या मोगातावन तो वेगळो जालो गी चक्कड समस्ये ताका येवंक सुरू जाले त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 10वो अध्याय वळ 25 आमकां सांगता तुमचे पैकी 6 जाणांनी सांगाता मेळचें सोडून सोडलां आमकां नाका वाडो आमकां नाका ही ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आमकां नाका तांचें तेंते सावां आमकां नाका संघटन आमकां नाका कॅथोलीक सभा आमकां नाका महिला संघटन आमकां नाका विशेंत पावल सभा आमकां आमचें घर आसल्यार पुरो हिंडातावन पयस वचनाकात तुमकां कळीत नातले बरी तुमकां ग्रासूंक भायर सबार अस्वेलां आनी कालें क्रूर म्हण जाती राखोन आसात हिंडातावन तुमी भायर गेल्यार मुगदलें
वय कातोलीक पवी सभा मुळचे एक हिंड जावन आसा. त्या हिंडा भितर आमी एकवटान एका मनाचे जावन आसतना आमकां खंडीत जावन अपायी येना. पण केदाळा आमच्या मोतीक भीक घालूंक, आमच्या मोतीक नानातले भितर घालून आमकां हिंडातावन पसलावंक सबार जण राखोन आसा. तुमी करचें सामानय, तुमी तें करचें सामान जायना, तुमी यमकोंडाक येतात, तुमकां संरक्षण जायचें जाल्यार तुमी हांगा मागण्याक येया, थंय वसात, हांगा वसा म्हणून तुमची मोत गुंडावची सबार जाणां आसात. प्रेज द लॉर्ड. हिंडातावन भायर वसा नाकात. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सांगाता मेळचें. सबार जाणांनी हांवें सबार पटी सांगलां, हें कोरोना आयल्या उपरांत थोडी घरांत मीस आयकातात. आनी की सांगात कोण येता तितले पयस हांगात पापसाहेबाचे मीस आयकोंक मेळटा. घरांत आयकाता पापसाहेब म्हज्या बेडरुमा कडेन येवन मीस सांगता जाल्यार खंय तें कुमगार झोमॅटोन धाडयतात की स्विगी. थोड्यांनी ट्राय केला हांकां ऑर्डर घालूंक. मसाला दोसा हाडयल्ले बरें मेळना. त्या देखून सांगाता येवन मागचें. देवान आमकां दिल्लें एक विशेश देणें. त्या देखून पळया ते 9 बोकरे हिंडातावन पासळून वचोवनांत गेल्ले जाल्यार आनी एक सकला आसता आसलो वो बोकरो मेळटा आसतना 9 बोकऱ्यांत आनी एक बोकरो चुकोवन गेलो म्हणून आमकां पळोवंक मेळ्ळां गी ना. ते सांगातात आसले पळयतलो कोणी नातल्यार तांच्या हिंडांत ते एकवटान आसले. तिसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, डोंट डिस्ट्रॉय द शेपर्ड्स ट्रस्ट इन यू. तुमचेर दवरली पातयणी तुमी नाश करिनाकात. प्रेज द लॉर्ड. आतां फिरगजेंत थोड्या व्यक्तींक मात्र पाद्राम नांव काडना पळयता पळय की न्ही. हां थोड्या व्यक्तींक मात विन्सेंटा मीस जाल्यार मागीर मेळ आयता म्हाका. जॉनी मीस जाल्या उपरांत एक फुडें ऑफिसाक येवन क्लारा खंय गेला. मीस जाल्या उपरांत इल्लें उलोवंक खालें उलोवंक इडली सांबार खावंक पळयताय पाद्राब ना. तुजेर कितेंगी पातयणी दवरल्या. सगळ्याक म्हाका आतां पळयता काल्याक दुसरी नांत गी सांगेत. पूण तुजेर एक पातयणी ताणें दवरल्याने ती तुवें इन्कार करची न्हय, नाश करची न्हय. हे 9 बोकऱ्यांनी आमकां दिवचो संदेश. आमचेर थोड्यांनी पातयणी दवरल्या. भये हें कोणाकी सांगनाका. तुजे कडेन मात्र हांवें सांगचें आयतें. पातयणी नासतना तुजेर सांगतात गी. तूं कालें करताय. तुका कोत्ताय हांवें सांगलें म्हूण सांगनाका मागीर. हें उतर तुका सोडून तिणें कोणायकी सांगोंक ना. आतां तेंत उतर दुसऱ्या व्यक्ती मुखांतर तिच्या कानाक पडत जाल्यार तुजेर तिणें दवरली पातयणी खालें जायत. हेरांनी तुजेर दवरली पातयणी तुवें नाश करची न्हय. कित्याक हे 99 बोकरे तो गवळी तांकां सोडून येता. हांव तुमकां पाती येता, तुमी हांगा रावा. आतां गवळी ना. 5 जाणांनी एक गुंप करून खंय 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 वच येत आसतलें वचोवनांत.
पातयेणी दवरली ताणी, गवळ्याचेर पातयेणी दवरली. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पोरण्या तेस्तामेंतांत जुजे विशयेंत आमी आयकता वय की न्ही. जुजे पारोआ रायन ताचेर पातयेणी दवरली आनी सकड अधिकार ताका दिलो. आतां पारोआच्या बायलेन जुजेचेर दिश्ट घाली. आतां जुजे म्हणटा म्हाका सकड अधिकारी आसा, हो अधिकार हांवें भोगयत, पूण हांवें असलें वायट काम करन देवा विरोध म्हाका पातक करूंक नाका. निर्गमन ग्रंथ उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 9. देखून दवरली पातयेणी आमी नास करची न्हय. जावं एक भुरगो जावन आवय बापायन म्हजेर एक पातयेणी दवरल्या, म्हजो पोत अशें करिना, म्हजेंदू अशें करिना, तर आवय बापायनी म्हजेर दवरली पातयेणी, हांवें नास करची न्हय. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हजेर दवरली पातयेणी, हांवें नास करची न्हय. हे 99 बकरे आनी पातयेणी नास करूंक ना, ती एकवटान रावले. चवथो संदेश आमकां मेळचो, पेशंटली वेट फॉर द नेक्स्ट कमांड. तुका नेक्स्ट आदेश येता मुसर सोंसणीकायेंत राव. हांव चिंता त्या 99 बकऱ्यांक गवळी सोडून येताना कालेंगी सांगलां जावंक पुरो. पळय न्ही, तुमच्या घरा पेटो आल्ल्यार थोडे पटी सांगिल्ले बरें आयकतात, पळय की न्ही. तुमी घरांतल्यान भायर हांव भायर वचोन येता, हांगात राव, ताका समजता की ना की दुसरें तुमी सांगून येतात. मात थोडे आसात पक्का मॅटार ते न्हिदलो जाल्यार तुमी येता म्हणसर तें मॅट सोडून पयस वचना. थोडे आसात तुमकां तर राखून रावता, तुमच्या फाटल्यान ते येतात कितलें सांगल्यार. हे 99 बकऱ्यांक हांव चिंता, कालेंगी सांगलें म्हणून ताणें चुकोन गेला एक बकरो, हांव सोदूंक वेता, हांव येता म्हणसर हांगात रावा. सोंसणीकाय जाय. नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट आदेश येता म्हणसर आमी सोंसणीकायेंत रावूंक, सोंसणीकाय आमकां जाय. देवदूताची कृत्यां 20 अध्याय वळ 29 सांत पाऊल सांगता, हांव गेल्या उपरांत तुमचे मदें 100 जण येतले आनी नाना रितीची शिकवण तुमकां दितले आनी तुमकां विंगड करूंक प्रयत्न करतले, तांकां आयकनाकात. सोंसणीकाय नासतना 100 जाणांनी तांचो बोवार्थ तांणी सांडला. आज तुमी मिसाक येचें कोणा पासत? तुमच्या फिरगजेंत मिसाक येचें कोणा पासत? हो फादर पासत गे, फादर डेविडा पासत गे, फादर फ्रांसिसा पासत गे, सांगा म्हाका. ना न्ही? तुमच्या आत्मीक उदरगते खातीर आनी तुमी पातयेवच्या देवाक अर्गां दिवंक येतात, वयगी न्ही? तुमी आयकलां जावंक पुरो. त्या पाद्रबान म्हाका गाळी सवल्यो तो आसता मुसर हांव आनी मुखार इगर्जेक वसाना. हळे सैबा तो आसून दी, नासतना रावून दी, तो मिस करून दी, कालीं करून दी, तुवें हेचें कोणा पासत? आतां तुवें सांगचें त्या पाद्रबा खातीर मात्र तुमी साकेतालो, देवा खातीर न्हय. पाद्रबान गाळी सवल्यो, पाद्रबान हांव ऑफिसाक गेल्ल्या वेळार म्हाका बसोंक सांगोंक ना, अर्दो घंटो रावलो, कित्याक आयलोय म्हूण विचारूंक ना ताणें.
आवानी मिसाक वसाना. आमचें गरबेजमेंट करून तूं नातुल्लय मागीर तुवें तापोवन व्हरचें मागीर तो विचारणी येना. हांव वसान ताणें गरबेजमेंट करता सर हांव इगर्जेक वसान. तर तुवें खंयचो धर्म पाळसो? पाद्राबाचो धर्म पाळसो गी शिस्त्रांचो धर्म पाळूंक तूं त्या वाड्यान जाय गी या फिरगजेन जाय गी ना देवाकार दान करूंक तूं आसाय गी. पाद्राब कोणीय जावन दी तुका जायनातल्या पाद्राबान मीस केल्या रे त्या पाद्राबा खातीर तूं मिसाक वचनाका. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या देवाकार दान करूंक कित्याक तुमचे थंय सोंसणीकाय नासल्यार साबार जाणांनी बोवाड सोंसणीकाय नासतना विबाडला. जोबाचो ग्रंथांत आमी वाचता पळया ताका पिडा आयली ताजे सकड आस्त बदीक गेले. आतां बायल म्हणटा तुवें आरदान करच्या देवाक तूं इन्कार कर पुरो. पूण जोब काले म्हणटा देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव पवित्र जावं. सोंसणीकायेन तो रावलो चॅप्टर 1:42 मुसर आमी वाचल्यार मदगत सबार तेंते सावा आयल्यार ताची सोंसणीकाय ताणें सांडूंक ना. अखरेक 42 अध्यायांत आमी वाचता ताणें 1 वांट्यांनी होगडावन काण गेल्लें थंय 2 वांट्यांनी ताका मेळ्ळें. त्या देखून अकरेचो आदेश येता मुसोरूच सोंसणीकायेंत रावू. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 11वी वळ सांगता पाड जाल्ले तुमींत तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. आतां तुज्या पुतान हाडले 200 रुपयाचें एक मग्ग पुटोन घाला जाल्यार कितल्याचें 200 रुपयाचें मग्ग पुटोन घाला. काम वायट केलां. सांजेर एप्पल कट करतना दिनासतना रावता तेतून ना. गाळी सवोन दिवचे दितात खा आनी एक 4 पुटोन घाल. सकत जायचे न्ही तुका पुटोवंक. प्रेज वायट जाल्ली तुमींत तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात जाल्यार ताणें 200 रुपयाचे मग्ग पुटोन घाला म्हणून एप्पलाक काल्यान तुवें टिमेट घालून दितात दिनात मग. वायट जाल्लें तुमींत तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात जाल्यार देव सोंसणीकायेन राखतल्याक आनी कितल्या बेसांवांनी भरनान जायत. त्या देखून मोगाशनो सोंसणीकाय सांडी नाकात. राखचें बारीक कश्टांचें काम ओयगिनी. आतांच्या काळार पयल्यांच्या काळार म्हणी 2 वरां म्हणी बस्साक राखताले हांव ओयगिनी. आतां कोणाकी बस्साचो टायमींग सांगून वचो येता म्हणजे तितल्यांत 11 वरांक येता 12 वरांक येता म्हणून सांगल्यात तुमी मेल्यात. फोन खाण मोरचें पडटा. ती राखूंत आसतात 11 दाळां जालीं हिंगी म्हणून न्ही. बस तुमच्या बाप्पूचें 11 वरांक येता म्हणून सांगतात. 11 वरां बस येता म्हण आणखी येवना. पांच मिनटां राखली तांच्या मोड्यांत व्हरचें मागीर. ते दळ म्हणसर 25 फोनां. सोंसणीकाय ना. सोंसूंक जायना. राखोंक नाका आमकां. आयिल्ले क्षणां सर हें गरजेचें आमकां. 9 म्हयने राखचे तितले 9 नोवेना दर म्हणटात वयगिनी. 2 येता नंतर कांय बदलावण कांय जावना गो. 8 जालीं गो. 8 म्हयन्यांनी येते आसा मोरी हालते ना. हालोवंक तिका कॉन्क्रीट घाल्या
प्रेज द लॉर्ड. राका सोसणीकायेन राका. प्रेज द लॉर्ड. थोडे पटी तुमची बोवाडती देव पळयता. 9 जायना जाल्यार 18 दिता. 19, 18 आतां थोड्यांक BP रेज जाली. देवा 9 तमूक दिया म्हळ्यार आनी 9 म्हयने हेजे गे जायजे जाल्यार हेजे 18 न्हय 36 जाल्यार तुमकां जाय म्हूण बगल्यार तुमी हेजेत सोसणीकायेन राखजे. हे 9 बकऱ्यांनी आमकां दिवचो संदेश पळया. कितले राखले कोण ना ते आमकां ते टायमिंग्स दिवना. तो सुकोन गेल्लो बकरो 1 घंट्यान मेळ्ळो गी, 2 घंट्यांनी मेळ्ळो गी, 1 दिसांनी मेळ्ळो गी, 1 हप्त्यान मेळ्ळो गी, आमकां कांय खबर ना. तो सोदून गेलो, ताका मेळ्ळें, तो बकऱ्याक काण घेवन संतोशान गेलो. हांगा 9 की एक थँक्सी म्हणोना कोणें. तुम्ही रावल्यात पुता, हांव नातल्यार एका हिंडान तुम्ही रावल्यात, देव बरें करूं म्हणलें उतर थंय आसलें ना. ताका संतोष. ह्या 9 पैकी हो मेळिल्लो एक बकरोत संतोष. प्रेज द लॉर्ड. हा 9 बकऱ्यांचोय संदेश विशेष आसा. आमी मात्र भितर रिगोवन पळोवन ताचे थंय. नेक्स्ट मोगाचनो. डोंट वरी अबाउट द सर्कमस्टन्सेस. खंयच्या परिस्थितींत तूं आसाय गी ताचे विशयेंत तुका चिंता नाका. आतां 9 बकऱ्यांक तो सोंड गेल्ल्या वेळार तांची परिस्थिती कशी आसूंक पुरो. आतां कोणी आमचेर धाड घाल्ल्या वेळार आमकां राखता कोण? कोणी नांत. सोंड गेला. आमी देशांतर वता, आमकांय सोदून काण घेवन येवं दी म्हणो हे 9 वाट चुकोवन वच येत आसतलें. पळया इस्रायेलकारांक तांणी बसयल्ल्या गांवाक येजे जाल्यार कितलीं वर्सां लागलीं? 40 वर्सां लागलीं. पूण सबार कश्टांची परिस्थिती तांणी समक जय पडलें. पूण हर एका कश्टांच्या वेळार देव थंय आसलो गी आसलो. कित्याक बसयल्ल्या गांवांत इजिप्तांत भायर येताना तांबडो दर्यो मुखार मेळ्ळो. आतां ही इस्रायल परजा मोइजेक सांगता, तुवें आमकां थंय तावन हाडलें, हांगा मोर न्हू, आमी वचोंक गी, आमी थंयच मोरते आहले. हांव डोंट वरी अबाउट द सर्कमस्टन्सेस. तुम्ही खंयच्या परिस्थितींत आसात म्हणल्या विशयेंत चिंता नाका. सबार जाणांनी चिंता करनंत मेल्यांत. चिंतून मेल्यांत. आतां आमच्या पिरगजेंत येवच्या वर्सा एक काजार आसा. येवच्या वर्सा ह्या व्हडली मांयक आतंत टेन्शन. हिका उठोवंक जायना. खुशीच्या घरा वचून इन्विटेशन दिवंक इच्छान जायना. हिका टेन्शन. खासरा पादर खालें जाता कोण ना. दुकोर मेळटा गी नांगी. म्हज्या काजाराक दुकोर दावुल्लो. हांवें सांगलें माय तुका काल्याक गे टेन्शन पूत नाय करता. तूं वगत खांबळ घालून न्हिदे गे. हिका न्हीद पडना. कालें वोवन खाणें गेलांगीने इकत्त गोत. हिच्यान एक काडी तिशीन वचीन व्हरूंक जाता, एक पियाव सिंदूंक हिच्यान जाताय. हा करतेले आसात करतात. वगत बोस के तुका टाइमा काडून दुकरामासानी इडली हाडून दितात जेव आनी जाल्यार वचोन एक इतल्यांत तिचे कडचे इसारचे आनी काले हिका काल्याक टेन्शन. थोड्यांक आमच्यान कांय करूंक जायना पूण चिंतचे आमी सोडिना. देव आमच्या सांगात आसा. पळय इस्रायेलकारांक घरी येका
परिस्थितीन तांकां मुखार ताणें आपोवन व्हेलें. चिंता करची गरज ना. हे नवैद नव बोकऱ्यांनी आमकां दिवचो संदेश हो. आमकां सोडून गेल्लो गोवळी एक ना एक दीस फाटीं येता. आमचेर ताका मोग आसा. देवान तुका ह्या संवसाराक धाडलां जाल्यार ताच्या सांगाता बेसांवय तुका दिलां. पूण आमकां दिल्लें बेसांव आमी पळयना. खुशीच्या घरा दिल्लें बेसांव पळयता. होय की न्ही. तांगेर फ्रीज हाडल्या वेळार आमकां हांगा न्ही आमकां फ्रीज काल्या घरा आसची तेगा आमी नाही त्या घरचे 50 रुपयांचे बांगडे खाण गेल्यार 3 दीस खावयेत. थोडे म्हाका पळयतात. हांव एकलोंच आसतो त्या देखून म्हळें हांवें 3 दीस खावयेत म्हणून. एका बांगड्याचे 2 कुडके करता हांव. एक पटीकी एक कुडको. तुमी 4 खातात म्हूण हांवें घालें घरची. प्रेज फ्रेश खाताले हांव गे. वय गी न्ही. आमकां फ्रीज खाल्याक तांगेर हाडल्यार तुका खाल्याक. आमकां नळ्यांचें घर देवान दिलां. वय गी न्ही. बेसांव वय गी न्ही. तांचे टॅरेस घाल्याक आमी पळोवचें. एटलिस्ट नळ्यांचे घर म्हणी दिलां न्ही गी. देवा घर गामणो जे गी. हे डेरे घालून रावतात न्ही तांची परिस्थिती आमकां दिल्या हे ना न्ही. देवान बेसांव दिलां न्ही. डोंट वरी अबाउट द सर्कमस्टन्स. परिस्थिती विशयन तुवें चिंता करची गरज ना. आज कस्तांत आसूंक पुरो. देवान आशिर्वाद दिवं नजो म्हूण आसा गी. आसा हे. दिवना हे. तुमी ल्हान आसतना हांगा आल्ली मालगडीन तुमी ल्हान आसतना तुमची घरची परिस्थिती कशी आसली म्हूण चिंतात. आतां कशी आसा. देवाच्या बेसांवान वयर आयल्यात गी ना. तुमच्या काळार जायनातले तुमच्या भुरग्यांच्या काळार देवान दिलां गी ना. आतां भुरग्यांच्या काळार दिनाटल्यार नातवाच्या काळार म्हणी दीत गी. कांय ना जाल्यार एक फोंड म्हणी बांदतीत सिमेस्त्रेंत. प्रेज द लॉर्ड. सोंड घालना ती नातवां. व्हडली मायक एक फोंड म्हणी बांदया म्हणून उस्वास खाण्यांतल्या बरी करतीत तांकां. प्रेज द लॉर्ड. परिस्थिती विशयन चिंता करची गरज ना. हांव कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, भलायकी ना, तशें जालां अशें जालां म्हूण चिंता करची गरज ना. देव तुज्या सांगाता आसा. त्या देखून हे नवैद नव बोकरेय गोवळ्यान सांडून गेल्ल्या वेळार चिंतून बसोंक नांत. नेक्स्ट 6. वेट फॉर द शेपर्ड टू रिटर्न. गोवळी पाटी येवंक राखून रावा. तो येतात. देव सरगार सोडून गेला जाल्यार तो एक दीस फाटी येतलो. त्या देखून मोगाशा भावान आनी भयणीनो थंय मुसोर देवान तुका कितें काम करूंक सांगलां गी तें प्रामाणीक रितीन कर. हे नवैद नव बोकऱ्यांनी आमकां दिवचो संदेश. 7. तूं खंय आसाय पळय थंयच संतोश पाव. आज हळ्ळेंत आसाय जाल्यार पेंटेक येवंक आशा करनाक. एटलिस्ट थंय म्हणी बरें वारें मेळटा. हांगा बसाचे दुवरूत खंयचे 4 कास हातांत उरल्यात जाल्यार हळ्ळेंत मात. हांगा गरज नातल्यार सोनवारा मॉलाक वचोजेत. सिटी सेंटराक एक रावंड मारिजेत.
शॉपिंग. एक पटी शॉपिंग गेल्ल्या वेळार एक चुडीदारा हाडीजेत घालूंक जायना जाल्यार इवण्णी हाडून दवरची. स्टाईल आमची. ब्लूम वेर यू हॅव प्लांटेड. खंय तुका लायलां गी थंयत फुलां सोडूंक प्रयत्न कर. खंयच्या परिस्थितीन तूं आसाय गी थंयत देवाक अर्गां दिवंक प्रयत्न कर. सडतीक जाय सडतीक जाय सडतीक जाय म्हणून थोड्यांनी भावार्थ होगडावन काण गेला. होय, आज मागण्याक टायम ना आमकां. आसाय काम काम ओवर ड्युटी नाईट वर्क फ्रॉम होम. तेर्साच्या वेळार कंप्युटरा मुखारत. मागण्याक वेळ ना. देवाक म्हूण एक वेळ आमी काण दवरूंक ना. सगळी रात काम करचें, दिसाचे न्हिदचें. सैरीं दैरीं कोण कालें फंक्शन कालें कोण बाप्पू सपूत कोण मावशे चेंदू कोण अंकल कोण आंटी कोण सगळ्यांक एकाच अंकल आनी आंटी. एका फंक्शनाक ना, एका बर्थडेक ना. कित्याक? हांचें काजार जाताना एक नर मुनिसी हुंगान कॅटरिंगाचे आनी MC नाका जाल्लें पुरो उलोवन 4 डान्स केल्यार काजार जालें. सैरी धैरी कोण ना. तर कित्या म्हळ्यार वो जल्माक वचना जाल्यार तुज्या घरा कोण येतात? आज आमकां नाचाच्या कुशीन वरच्यो वाटो विशाल जाल्यात. सोडवण्याच्या कुशीन वरची वाट मात्र बारीक जाल्या. नाच जावंक सबार वाटो आमकां संवसार दाखोवन दिता. ते देखून मोगाशनो उतार सांगता बी सॅटिस्फायड वेर यू आर. खंय देवान तुका आशिर्वादान भरलां गे थंयत संतोष पावोवंक प्रयत्न कर. मुकले नाका. देवान दिल्यार काण गे. ते देखून हे नवायद णव बकऱ्यांक आमी आमचे करून काण गेल्ल्या वेळार बऱ्याकी एक वांटो आसा. खाली पातक केल्ल्याक मात्र संवसार न्हय. बरें करचें मनशां इम्पॉर्टंट. गमन तुजेर देव दिना जायत. आज आतां पळया सुकोवन गेल्लो बकरो परत्यान मेळटाना थंय संतोष पावले. उरले 99 बकरे थंय रावल्ल्याक ताच्या की वर्त संतोष जावंक पुरो ताका थंय सांगोंक ना. तितल्यान तुवें बरें करतना तुका कोणेंय रेकग्नायज करी जें म्हण राखा नाका. तुजें नांव काण तुका थँक्स म्हण जें म्हण नाका. तुजें काम जालें गी मुगदालें. गुपीत रितीन कितें देव पळयता ताका देव इनाम दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी गमन दवरया. हे नवायद णव बकऱ्यांनी आमकां दिवचो 7 संदेश. तुकाच तूं प्रामाणीक जा. कित्याक म्हळ्यार हेरांक मोस केल्ल्या वेळार हेर सांगतात वैगिने तुवें मोस केलो. तुकाच तुवें मोस केल्यार हेरांक गोत्तो ना. तुका गोत्ता सागिना. आमकांच आमी मोस करूंक जायना. त्या देखून आमकांच आमी प्रामाणीक जावंक प्रयत्न करया. मात्र न्हय आमकां देवान एक हिंड दिला. त्या हिंडांत भायर वचें नाका. कातोलीक पवीस सभा जावं दी कालय जावं दी देवान आमकां हातून दिलां जाल्यार थंयत आमी त्या देवाक पळोवंक प्रयत्न करया. आनी आमचेर दवरली पातयणी आसा कोणेय जावं दी
आवय बापाईन तुमचेर दवरली पातेणी जावं दी, ह्या जगान तुमचेर दवरली पातेणी जावं दी, धर्मीक भाव भयणींनी तुमचेर दवरली पातेणी जावं दी, तुमच्या सैऱ्या धैर्यांनी तुमचेर दवरली पातेणी जावं दी, ती नाश करूंक तुम्ही प्रयत्न करिनाकात, नाश करूंक प्रयत्न करिनाकात. तिसरें मोगाच्या भावान आनी भयणींनो, चवथें, नेक्स्ट आदेश येता मुसर सोंसणीकायेंत रावा, सोंसणीकायेंत रावा. भावार्थ दंडोळसो नाका, आमसोर नाका. कित्याक म्हळ्यार देवान केदाळा जाल्यार आमच्या जिणयेंत असर ह्या करियेत वैगी न्ही. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत 38 वर्सां तोळ्याच्या देगेर त्या पडोन आसल्या आर मारल्ल्याक भलायकी दिजे जाल्यार 38 वर्सां जालीं काय. कित्याक 38 वर्सां तावन तो पिडेस्त जावन थंय थळ्या देगेंत आसुल्लो. म्हळ्यार जेजू 12 वर्सांचो आसतना जेजून ताका पळयला गिना, पळयला. कित्याक म्हळ्यार तो रावल्ले कडेन रावनाटलो. आवय बापायच्या सांगातात रावोंक ना जाल्यार तो रावले कडेन रावतालोय ना. 3 दीस तांकां मेळोंक ना जाल्यार तो कितलो पास्ट आसलो पळया. खंय तावन सुकोवन खंय गेला म्हणून वतना. म्हळ्यार सगळ्यां कडेन उलयतालो तो, सगळ्यां कडेन उलयतालो. हाचे कडेन येवन उलयला कोण ना, कितले वर्सां जावन आसा हितून कालें उलोवन गेला तो 12 वर्सांचो आसतना. पळया ताका भलायकी दिजे जाल्यार 38 वर्सां जाय पडली जाल्यार तुज्या जिणयेंत ती असर ह्या करूंक एक वेळ देवान फिक्स केल्लो एक वेळ आसा. तुवें सोंसणीकायेंत राखचें. सोंसणीकाय सायण हांगा जायना, आंब्यातावन कुंब्या कुंब्यातावन फांट्याक फांट्यातावन आनी एक कडेन उडोवन येचें सामान. आतां कितल्या फिटीर तुमच्या घरा उदक मेळटा बांयंत? कितले फीट गुंड केल्यार उदक मेळटा एका बांयंत? 40 वैगी न्ही. आतां 40 फिटीर उदक मेळटा म्हणून एक फिटीची 40 गुंडी काडल्यार उदक मेळटाय? 40 जाली न्ही. 40 फीट काडल्यार उदक मेळटा म्हणून म्हज्या तोटांत एकडे 1 फीट आनी एकडे 1 फीट आनी एकडे 1 फीट माडी लावन मात्र जाता, उदक मेळना. उदक मेळचें जाल्यार काले गरजे एकडेच 40 फीट काडीचे. आतां तुवें मोरयेतावन कितेंगी एक तेसांव मागोवन आयल्यार मेळटा मुसर सोडनोचो. 9 जाली हें मेळना आनी हांगा नाका, हांव कलमाडी आनी येना, हांव थंय येता, थंय मेळोंक ना. तो ब्रदर पट 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 नांव सांगता, थंय या, थंय मेळोंक ना. थंय टोप्पी दवरलो नविलगरींत मारता, थंय या, दुंप घाल्यार जालो थंय. सोंसणीकायेंत राका. सोंसणीकाय सांडली तुमी नाश जातात. नेक्स्ट मोगाचनो, खंयच्या परिस्थितींत आसात, कित्याक तुमी खंयच्या परिस्थितींत आसा देवान तुमकां हात सांडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा तुमचे हर एक केस हांवें लेख केल्यात, तुमचें नांव म्हज्या थाळा हातार हांवें कांतयलां. कोणें सांडल्यार रे हांव तुमकां सांडचो ना. खंयच्या परिस्थितींत ती तुमी आसल्यार त्या परिस्थितींत आज मुसर तुमी जिवंत आसात जाल्यार, तुमी एकसुरे आसल्यात जाल्यार हे दोळ खंयगी वेतेरल्यात. देव तुमच्या सांगात आसल्यान हे दोळ जिवंत आसात. थोडे ल्हान ल्हान येदे संगतीक जीव होगडावन काणी गेले कितले जाण नात. परिस्थिती कशी आसूं दी, देव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलो भावार्थ तुमचे थंय आसूं दी. आनी तुमकां सांडून गेल्लो तुमचो गवळी पाटी येता, ते दोळ मुसर राका. आनी खंय आसा तुमी थंय देवाचें बेसांव तुमकां आसा म्हणले पातयेणी तुमचे थंय आसूं दी. दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया.
आज देवान आमकां नांव काडणी आपूण तळाक आपयलां आसतना जावंक पुरो आमी सुकोन वसनातले नवैद न्हू बोकरे जावन आसां कोणेय आमचेर गमन दवरूं ना जावंक पुरो म्हजें सदांचें मागणें हांव करतां सदांच्या देवाचें उतर हांव वाचतां कितें बरें काम करी जैगी हांवें केलां पूण कोणेय म्हजेर गमन दवरना जाल्यार निराश जावचें नाका देवाचें बेसांव म्हजेर आसा देवाक म्हजी विसर पडोवं ना म्हणलें तें खंडीत देवाक आजर्गां दिवया देवान म्हज्या जिणयेंत सबार आशिर्वादां दिल्यांत आनी थोडी बरीं कामां करूंक की म्हाका ताणें प्रेरण दिलां आसतना देवाचें एक हातेर जावन देवाक साक्ष दिवचें एक हातेर जावन देवान म्हाका रुपीत केल्ल्या पासत ताका आजर्गां दिवया सोम्यान जेजू सबार रितीच्या ताळण्यामध्ये सबार रितीच्या पिडेमध्ये तुवें म्हाका ह्या पुणतळाक आपोवन हाडलाय तुजेर अखंड भरवसो दवरून मुखार वचोंक म्हाका कृपा दी म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां त्या 99 बकऱ्या बरी तुजेर पातयणी दवरूंक तुजें उतार पाळूंक म्हाका बळ दी कृपा दी आशिर्वाद दी तुज्या बेसांवांनी म्हाका मात्र न्हय म्हजें कुटुंबी तूं बर म्हण हांव तुजे लागीं मागतां म्हज्या जिणयेंत आसची नाना रितीची परिस्थिती आज तुका हांव समर्पीत करता आसतना तुजेरच पातयेवंक तुजेरच बोवार्थ दवरूंक तुजेरच बरवसोन मुखार वचोवंक म्हाका कृपा दी आशिर्वाद दी म्हण हांव तुजे लागीं मागतां सोम्या तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादान म्हाका बर म्हजेर येवची चिंतना नाना रितीची तेंतेस जावां सोम्या तूं पयस कर तुकात पळोवंक तुजी उतरां आयकूंक तुज्या उतराचेर बरवसोन मुखार वचोवंक म्हाका बळ दी म्हूण मागतां हालेलुया 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 सकलव सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕ್ರಮಿ ಮಣಿಯ सकलव सृष्टिಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಸಕ್ಕಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah. 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 आराधन यीशु Hallelujah. 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 love you, Jesus. We adore you, Jesus. We thank you, Jesus. Samyarga, Bhagavatka, Mahimanka, Surivika, Hallelujah. नमस्कार यीशु ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ सर्गानी संसाराचो रचणार एका ल्हान उड्या रुपार आमचे मोदगात आज ताचें दर्शन आमकां दितें आसा आमचो अदीक रितीन मोग केल्लो आनी मुखारी मोग करचो देव तुजे मुखार आसा सर्गार्थान देवान आयिल्लो जिवो उंडो तो आमकां जिवीत दिवचो ह्या जिव्या उंड्या रुपार आमचे मोदगात्या सोम्यान जेजूक सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तीन सगळ्या मनान आज आमी अर्गां स्तुती महिमा देवूंक पावो वेवकारिस्ताच्या सोम्यान जेजू तुका जाम अर्गां स्तुती माननी होगळाप आमकांच संपूर्ण रितीन तुज्या हातांत आमी समर्पण करन तुजें तें पवित्र नाम आमी आतां वाखाणता तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुवें केल्ल्या हर एका
उपकाराक तुका मान बगायता हांव सोम्या. ह्या पवित्र उंड्या रुपार तुझें दर्शन तूं आमकां दिताय, तुझे बुजवण आमकां दिताय, तुजी भलायकी आमकां दिताय, तुजी शांती समाधान आमकां तूं पाठयताय सोम्या. त्या खातीर तुका जावन अर्गां अरदान स्तुती महिमा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू बापाच्या शब्दा, जेजू सासणीक जाणवाये, जेजू देवाच्या पुता. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू दाविदाच्या पुता, जेजू अब्राहमाच्या पुता, जेजू मोरियेच्या पुता, जेजू जुजेच्या पुता. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू सुताऱ्याचो वावर केल्ल्या, जेजू सोडवंदरा, जेजू इमॅन्युएला, जेजू संसाराच्या उजवाडा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू पंथ्याच्या नेकेत्रा, जेजू बापाच्या सरशीन वरच्या वाटे, जेजू आमच्या जिवा, जेजू आमच्या सता, जेजू बऱ्या गोवल्या. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू देवाचे शेळये, जेजू आमच्या मेस्त्री, जेजू बळ्या आणि कालत्या काळजाच्या. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू आमच्या समाधाना, जेजू आमच्या सोडवंदरा, जेजू जिणयेच्या कुवरा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू आमच्या बावडताच्या मस्तका, जेजू जिविताच्या उजवाडा, जेजू सर्गींच्या उंड्या. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू सासणीक जिणयेच्या उमळच्या झरी, जेजू आमच्या नितीवंतपणा, जेजू आमच्या पवित्रपणा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू पवित्र सभेच्या मुल्या पाथोरा, जेजू इस्रायलाच्या कडपा, जेजू मोरनाचेर जैत वेल्ल्या. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू संसाराच्या सडवंदारा, जेजू नितीच्या आणि समाधानाच्या राया, जेजू अदृश्य देवाच्या प्रतिरूपा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या, जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या सडवंदारा. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. जेजू आमच्या आत्मिक भलायके, जेजू आमच्या बळा, जेजू आमच्या तारोका. मान आणि महिमा आराधन तुका जेसू. बडा
तळ्यान परत्यान गावया आणि महिमा आराधन तुका येशू आमकां समर्पण कर आणि महिमा आराधन तुका येशू सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सगळ्या पवाडतान आणि महिमा आराधन तुका येशू आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आणि महिमा आराधन तुका येशू हालेलुया 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 Argan tuka sumiyan Jesu Argan tuka samyan Jesu Oglap tuka sumiyan Jesu Oglap tuka samyan Jesu Vandan tuka sumiyan Jesu Vandan tuka samyan Jesu Aradan tuka sumiyan Jesu Aradan tuka samyan Jesu Naman tuka sumiyan Jesu Naman tuka samyan Jesu Pranam tuka sumiyan Jesu Pranam tuka samyan Jesu Man tuka sumiyan Jesu Man tuka samyan Jesu Namaskar tuka sumiyan Jesu Namaskar tuka samyan Jesu Pranipad tuka sumiyan Jesu Pranipad tuka samyan Jesu Mahima tuka sumiyan Jesu Mahima tuka samyan Jesu Stuti tuka sumiyan Jesu Stuti tuka samyan Jesu Jai Jai tuka sumiyan Jesu Jai Jai tuka samyan Jesu Hosanna tuka sumiyan Jesu Hosanna tuka samyan Jesu Wakani tuka sumiyan Jesu Wakani tuka samyan Jesu Gaitam tuka sumiyan Jesu Gaitam tuka samyan Jesu Orshitam tuka sumiyan Jesu Sitam tuka samyan Jesu Varnitam tuka sumiyan Jesu Varnitam tuka samyan Jesu Navartam tuka sumiyan Jesu Navartam tuka samyan Jesu Vanditam tuka sumiyan Jesu Vanditam tuka samyan Jesu Dinvastam tuka sumiyan Jesu Dinvastam tuka samyan Jesu Gazaitam tuka sumiyan Jesu Gazaitam tuka samyan Jesu Ullastam tuka sumiyan Jesu Ullastam tuka samyan Jesu Ogorshitam tuka sumiyan Jesu Ogolsitam tuka samyan Jesu Hallelujah 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 सोम्याक आमकां समी समर्पण कर या आराधना मुखांतर देवान आमकां दिवचो संदेश आमी स्वीकार करूंक सोम्याची कृपा आमी मागोवया देव सदांकाल आमचे संगत आसा ताका सदांच आमी उलो मारीत जाय म्हणलो आदेश सोमी आमकां आस दिता आसतना ताचें उतार आतां आमी आयकोवया लोकाचो वांचेल 18 अध्याय वळ 1 धैर्य सुखान आसतना सदांच मागणें करीत जाय म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वापार सांगली एक शारांत एक निती करता आसलो देवाची भिरांत जावं मनशाची परवा जावन ताका नातरली त्याच शारांत एक विधव आसली ही ताचे सश्शीन केदाळा येवन अशें म्हणटाली न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतले म्हाका राखोवन व्हर जायतो काळ पर्यंत निती करत तिका कांस हालयना जालो पूण आखरेक आपल्या इतल्याक तो म्हणालो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखीना करेन तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव खातेली उपरांत सोमयान म्हळें
त्या खोट्या निती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें नवे. अशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोमरतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो काय गळाई करीत गाय. हांव तुमकां सांगता बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पोत येतलो तेन्ना संवसारान ताका बाबार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात गी. देवाचें अवतार वाखणे तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 Ergan tuka somian Jesu. Ergan tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Vanditan tuka somian Jesu. Vanditan tuka somian Jesu. Ashitan tuka somian Jesu. Hasitan tuka somian Jesu. Varnitan tuka somian Jesu. Varnitan tuka somian Jesu. Aradan tuka somian Jesu. Aradhan tuka somian Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत थोडीं कामां आमी निरंतर करीत जाय. बायल मनशांनी करचीं निरंतर कामां, सदांचीं कामां खंयचीं. मुग्धोलें ना म्हूण सांगचीं कामां खंयचीं तुमचीं. रांदचें, वस्तू रुमोळचें, आयदनां धुवचें, पळय हां. सत्त सांगचें जाल्यार ह्या बायल मनशाचें अर्दें हावक वस्तू रुमळोवन रांदून धुवन पुसून तूं मुग्धात. प्रेज द लॉर्ड. हां, सदांय करी जाय जाल्लीं कामां, वय न्ही. हां, भुरग्यांनी शिकचें. एक दोन दीस शिकोवन वगत न्हिदोंक जाताय. हां, शिकचें, सदांय शिकचें, वय न्ही. हां हां, आतां स्पोर्ट्सांत एकलो सेरवला जाल्यार एक दीस धांवून 4 दीस न्हिदल्यार प्रायज येत गी ताका. सदांय धांवचें, सदांय धांवचें. हां, शिकचें तें सदांय करीचें. आनी आमी जें कितें झाडां लायल्यांत घरा तीं वाड जाय जाल्यार सदांय ताचे विशयंत गमन दी जाय. जावंक पुरो गोरवां, पळय न्ही. हां, थोडीं आपयतात आमकां, घराये गो म्हणून पेटेंत आसलीं. ना बाये, म्हाका गोरवांत दूद काडचें आसा, येवंक जायना म्हणटात. खालें गो एक 4 गोरवां दवरून एक दीस येवं. तांकां कितें गोत्त गोरवांचें काम खालें म्हणून, वय न्ही. सदांय ताच्या मुळाक सोप घालचें गलिजें गी. हां, ताका कालें ताळणें गी, बातेन गी 15 दिसांनी एक फावटी घाल्यार जाताय. हां, सदांय घालचें गलिजें गी. हां, सदांचें काम म्हणजात ती पोसचें, झाडां लावचें. आनी आमची ही कूड ती सदांय पळयना काय आमी. काले म्हणटात न्हांवचें सदांय न्हायना काय. हां, चेपचें सदांय चेपिना काय. हां, आज पुरो जाला, आज जेवचें नाका म्हूण वगत न्हिदता आमी. हां, खावचें. हां, थोड्यांक हें वगत रावंक वगत ना. ही गोरवां बरीं हालोवनूच आसचें. भायर भितर येताना डब्बो काडलो, विचारल्यार हांव डायटांत आसा. थोंड हालचें रावान. सदांचें कामां, ही सदांचीं कामां सदांय करनूच आसचें. त्या दाळा मात्र इल्लें पळया म्हूण बगता. आतां नवें घर बांदलें तक्षण पुरा मुग्धोलें गी. हां, ना न्ही. हां, नवें घर बांदल्या उपरांत तें सामान सुरू जावची, वय न्ही. बांदता म्हणसर आनी एक बेडरूम आहल्यार आसूं दी, आनी एक किचन आहल्यार आसूं दी, आनी एक हॉल आहल्यार आसूं. पुसतना मात्र हांवें नाका म्हळें येदें व्हडलें आतां बांदून घालां पळय. आनी हातूंत दोगां घरां आहल्यार मुग्धोलें. तांचें कच्चाट हांवें काल पुसलां, आज तूं पुस.
मम्मी ताका सांग हांवें तिकालें सदांय पुसून पावच. लास्टाक पुसीचे कोणे हांवें बांदून घाल्ल्या कर्माक पुसीजेत. एक रावंड पुसून येताना अशें आल्लें पॅनकार्ड. सदांची कामां. थोडे पटी पळय तुमकां पुरो जावन आमी एक 4 दीस घरा येता म्हणून भायसरतात पैगिनी. हे म्हणटात वस येवन बगूंक आसचें तुकात. 4 दीस घरा वचोन पाटी आयिल्ल्या वेळार हे आमचेंत गर्गी म्हूण आमकांत डावट जाता पैगिनी. दुदाच्या कुंडल्यांत माशलेची कडी आसता. प्लेट एक ते माडामळांत दवर नासतात. अर्दें शीत केल्लें हें मुसांनी पुरा बोर्न. घरांत एक मूस नातलो. 4 दिसां भितर मूस बरो नासात. मुखल्या दारवाट्या लागीं ते पॅन्ट उमकोळोन आसता. प्रेज द लॉर्ड. पळय एक दीस आमी सदांचें काम करूंक चुकल्यार तें कितलें आमकां टेन्शन हाडटा म्हणलें कोणेंय एक्सप्लेन करीचें म्हणना. त्या देखूनच आयच्या वाचपांत स्वामी आमकां हो एक संदेश दिता. मागणें निरंतर आमी करूंक जाय असलें एक काम. कशें आमची सदांची कामां आमी सदांय करता गी तशेंच आमच्या जिणयेंत ती मागणें कळमीत नासतना आमी करूंक आसा म्हणलें आयच्या वाचपांत जेजू आमकां सांगता. तर निरंतरी हें मागणें आमी करूंक जाय. आनी मागण्याक एक वेळ आमी फिक्स करूंक जाय. वैगिनी आतां तुमच्या हर एकल्यांच्या फिरगजेंत आयताराच्या मिसाक एक वेळ आसा गी ना? कितल्या वरार? हय आतां हांगा इसारूंक गेल्यार सांजे म्हणसर हांवें इसारून तो वचचें. 7:30 सुरू जाल्ली 10 वरां म्हणसर मिसां आसात. आमी खंयच्या मिसाक येता तो वेळ सांगता आमी. फिक्स वेळ गी तो. वैगी आतां तुमचो फिरगजो पाद्राबो तुमचें बाईक पाड जाला म्हण कांय म्हणी 10 मिनटां 15 मिनटां लेट कर मीस सुरू करची कांय म्हणी दोस्तूर आसा गी ना. 7 जाली म्हणटाना टिंग टॉंग टिंग बेल मारलें. आतां हांव सांगता तुमच्या घरांनी तुमी एक देवाक वेळ फिक्स केला गी. ಗೊತ್ತು ನಮಗ हांव येवना तुमगेर. हय थोड्यांच्या घरा कशें जाता म्हळ्यार आज 7 करया गो बिग बॉस आसा गो. आज आश्विणीक काले मुणी जाता गो. आनी एक दीस क्रिकेट मॅच आसा. पूत म्हणटा आज एक गी तेर्स कर गे. आज बाप्पू आयला. ल्हान मागणें बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दी आमकां. एक आमचो पय एक नमान मरी 3 आनंद बाप. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या घरा बाप्पू येवं दी. मावशी येवं दी. भारताचो प्रधानमंत्री येवं दी. तुमी फिक्स केल्लो वेळ आसा पळय तो 7:30 गी 8 गी 9 गी 10 गी तुमकां कशें तो वेळ देवाक दिवंक जाता त्या प्रमाणे तुमी तो वेळ फिक्स करी जाय. तो वेळ देवाचो देवाक तो दिवंक तुमी प्रयत्न करी जाय. कित्याक कुटुंबाची सगळ्यां केदाळां सांगाता मेळोवंक तुमकां आस्पद आसा गी. 9 वरां जाल्यार 9 वरां 8:30 जाल्यार 8:30 8 जाल्यार 8. तो एक फिक्स वेळ देवाक दिवंक आमी प्रयत्न करी जाय. आनी मागणें आनी कार्य सांगाता वचोंक जाय.
तुम्ही करचे मागणे जें कितें आसा तें कार्य रुपार आयल्यार मात्र मागणें सुफळ जाता. मागणें म्हळ्यार मोगाचनो ATM न्ही, बटन दंबले क्षण पयशे येवंक. साबार जाणांनी चिंतलां मागणें म्हळ्यार ATM. पर्स खाली जाल्ल्या वेळार मात्र तुमी ATM येतात, वैगिनी तुमकां करेक्ट गोत्ता आसता म्हज्या अकाउंटार इतले पयशे आसात, हें पिन दामल्यार इतले पयशे फाटीं येतात म्हाका. मागणें म्हळ्यार ATM न्ही. तुमकां जाय जाल्लें तुमी जोडून घेवंक. तर आमी मागणें करची गरजगी. कित्याक देवाच्या उतरांत आमी आयकतात तुमी मागच्या पयलेंत जें कितें मागतात गी तें देव जाणा आसा, तें तुमकां तो दितलो म्हणल्या उपरांत आमी माग जाय गी. हो माग जाय. आतां पप्पा मम्मीक गोत्त ना गी वर्साक एक पटी इस्कॉलांत भुरग्यांक पिकनीक आसा म्हणून, स्पोर्ट्स आसा म्हूण गोत्त ना गी. इस्कॉलाचे स्कूल डे आसा म्हूण गोत्त ना गी. हय, तुमी भुरग्यांगेडे इसारतात गी पिकनीक आसा गी म्हणून. एक सारल्यार तुमच्या पॉकेटीक कोयती पडटा म्हणून गोत्ता. तुमकां गोत्ता जाल्यार टिचरीन तुमकां सांगलां जाल्यार तुमी या वचोंक जाय जाल्यार इसारून दी. आतां कोत्ता सजे न्ही तुमी भुरग्यांनी इसारच्या पयल्यांत दिजे न्ही तुमी दितात गी ना. तशें जाल्यार देवाक तें लागू जाता वैगिनी. तुमी इसार नासतना तुमच्या भुरग्यांक दिनात गे, तशेंच तुमचो बापूय तुमी इसारी नासतना तुमकां दिना. आनी इसारले बरीन ते खत्तपटी खाण दितात गी ना ना. केदाळा परवाने मिनिमम एक 5 पटी म्हणी सारजे. तुमकां तकली पडा पड दिनातल्या शिवाय तुमी पॉकेट तांकांय गोत्ता मम्मे मम्मे मम्मी मम्मे 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 मम्मे. सुवेच्या पटल्यान सूत गेल्ले बरी दिता म्हणसर ती सोडटात गी. परवाने गो एक हप्ता गो 2 घंटे उपरांत मम्मे फुडें आसा न्ही पिकनीक 1000 रुपीज. पप्पाक फोन कर. प्रेज द लॉर्ड. निरंतरी मागल्या वेळार मात्र ते मागणें सुफळ जाता. त्या देखून मोगाचें मागण्याची गरज आसा गे म्हूण आमी सवाल केल्ल्या वेळार मागण्याची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार सकडा सर्यांक करसो जेजूस बापा लागीं मागतालो वैगिनी. आतां पळया तो पवित्र स्थान घेवच्या पयलें 40 दीस ताणें मागणें केलें वैगिनी. 12 जाणां शिसांक विंचून काडच्या पयलें ताणें मागणें केलें. आनी पेद्रोन ताचो भावार्थ परगट करच्या पयलें तो मागण्याक गेलो. आनी तो रुपांतर जावच्या पयलें ताणें मागणें केलें. सिसाक मागोवंक शिकोवच्या पयलें ताणें मागणें केलें. 5 उंडे 2 मासले 4 सर्यां करच्या पयलें ताणें मागणें केलें. लाजराक जिवंत उठोवच्या पयलें ताणें मागणें केलें. गेत्सेमनी मळ्यांत तो मागलो. खुर्सार उमकळनासतना ताणें मागणें केलें. सकाळीं ताणें मागणें, दनपारां मागलें, सांजेर मागलें, सगळी रात ताणें मागणें केलें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता जाल्यार तर सकडा सर्यांक करच्या जेजूकच मागण्याची गरज पडली जाल्यार आमकां गरज आसा की ना. आनी सेकंड मागणें म्हळ्यार देवाक बूद सांगची न्ही. थोड्यांचें मागणें कालें म्हळ्यार देवा तुवें अशें करीत जाय, तुवें तशें करीत जाय, तुवें तांकां हें करीत जाय, तुवें आमकां हें करीत जाय. एका दळा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी मागल्लें पुरा देवान आमकां दिल्लें जाल्यार कालें जातें. हो हांगा बसुल्ल्यांक हांव चिंता 150 जाणांक प्रधानमंत्री अंगविकल पेन्शन येते आल्लें.
कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमकां मोग करतलीं कितलीं आसात गी तितलींत दुस्मानी आसात, वय गी न्ही. थोड्यांनी आमच्या पसत मागोंक ना गे असो हात पाय मोडनो सोंदी म्हणून. हा अच्छे दोळे फुटोन सोंदी म्हणून मागोंक ना थोड्यांनी. एखाद्या देवान जायत अशंत जावन दी म्हणलें जाल्यार आमचे एक एकल्याचे पाय उरते आसले. कित्याक म्हळ्यार कितल्या जाणांनी मागला म्हण आमकां कितें गोत्त, आमी कितल्या जाणांक मागना म्हण आमकां गोत्त नाय. गोवाच्या मायन उलयतना आमी वगत बसता आमी न्ही, तुमी न्ही, ही दिल्लीची म्हळ्यार ती मागतात हिचो एक हात पाय पेंकाडी मोडनो साना. तर सक्कड सुण्यांनी तशेंच मागल्यार आवयाचें पेंकाड उरतें आसलें गी, सुणाचे हात पाय उरते आसले. त्या देखून कितें गरज आसा तें मात्र देव आमकां दिता. त्या देखून आमी करचें मागणें देवाक आमी बूद सांगची न्ही. तुवें तेशें करी जाय, तुवें अशें करी जाय, तें दी जाय, हें दी जाय. आमी कोण ताका विचारो. फाल्यां कितें जाता म्हण आमकां कळिता गी, ताका कळीत आसा, ताका कळीत आसा. त्या देखून तो चिंतून आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून पळया हांगा कलमाडी सबार जाणां येवन सबार रितीचे त्या सामान दवरून मागतात. थोड्यांक पेंकटाची दूख वचो जाय म्हणून 9 न्ही 18 नोवेनां जाली वचोवना न्ही, वचोवना ती पेंकटाची दूख वचोवना आनी मुखारी वचना. कित्याक कित्याक म्हळ्यार देवाक गोत्ता पेंकटाची दूख काडल्या उपरांत तूं हांगा येनाय म्हणून. तुका ताका सांडूंक नाका. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती पेंकटा दूख नाचल्या वेळार एक दिसी तुवें देवाचें नांव काडूना. आतां सकाळीं सांजेर बेड्डांतावन उठतना बसतना हे म्हज्या जेजू म्हाका पा, जेजू बारी संतोश जाता. एटलिस्ट हे पेंकटाची दूख तुका दिल्या उपरांत म्हजें एक नांव तुज्या जिबेर निरंतरी गासताने पुता आसूं दी, हें अशेंत आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार थोडी पिडा आमकां देवातावन पयस वरिना. देवाच्या लागीं येवंक आमकां तें एक प्रेरण जाता. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचें मागण्या जिबीत नास केदाळा जाता. देव म्हणटा निरंतरी तुमी मागा. निरंतरी मागतना देव तुमचे मागणें आयकता म्हणटा. पूण आमचें मागण्या जिबीत आमी नास कशें करियेत म्हळ्यार हांवें वडलोच सांगलें सदांचीं कामां आमी सदांच करन वचो जाय. नाजाल्यार एकच पटी आमच्या तकलेक ती बोर जातात. सदांचीं कामां सदांच केल्या वेळार सुस्थितीर आमची जिणी येता. एक दीस करना आनी एक दीस करनासतना 4 दीस सोडना आनी एक पटी करता आसतना तें मुग्दूंक आमच्यान जायना. त्या देखून आमची मागण्याची जिवीत नास केदाळा जावचें म्हळ्यार पयलीं कारण निग्लेक्टींग द पर्सनल टायम विथ द गॉड. वैयक्तीक रितीन देवागडे वेळ करसूंक आमी आळसाय करता आसतना मागण्या जिवीत नास जाता. देव म्हणटा माथ्या वांजेल 4 अध्याय 4 वळ, मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. तुमच्या कामा वरवीं मात्र तुमी जियोवचे न्ही. सदांच काम 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 म्हणून जीव सोडनाकात. कामा मदें काम दिल्ल्या देवाक थोडो वेळ म्हणी दिवंक प्रयत्न करा. वैयक्तीक वेळ दिवंक प्रयत्न करा. कित्याक मनशाच्यो गरजो मुग्दल्यो म्हूण नात. मुग्दले म्हूण सांगिल्लें आसाय ना. फस्ट नवें घर जायचें म्हणटात वय की न्ही. कसलें कश्टांनी घर बांदून इनॉग्रेशन केल्या उपरांत म्हणी वगत रावता ती.
रावल्ली संगत आसागी ना मागीर सूर जाता पावस लागी आयलो आतां लांकूड खंय घालचें गोत्तू ना परत्यान नवें घर बांदल्यार फाटल्यान एक देवोन बांदी जेत्त लांकूड घालूंक सॅटिस्फॅक्शन ना खंयचेंय जावं दी कालेंय हाडून दी मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना देवाच्या उतरा वरवीं जियेता म्हळ्यार फर्स्ट रावंड एक जालें गी मागीर थंय हांव वयर वचोंक प्रयत्न करता मागीर जायना या सेकंड रावंडाक येचें म्हळ्यार आनी इल्लें चड काम करचें पडटा सेकंड रावंड कंप्लीट जालें म्हळ्यार आनी तितकें वयर वचचें मागीर काम चड जाता त्या देखून मनशाची आशा सकलाय येना वयर वयरच येचें पळय आमच्या भुरग्यांक पळया ल्हान आसतना येदेशें चॉकलेट दिल्यार पावताल वय की न्ही 1 रुपयाचें तितकेशें 4th to 5th स्टँडर्ड जाताना 1 रुपयाचें चॉकलेट दिसना तांकां पार्क आनी काले 5 रुपयांची मागीर इल्लें हायस्कुलाक येतना ही 1 रुपयाची 5 रुपयाची दिसना ते 90 रुपये सिल्क मिल्क पिल्क थर्ड रावंड पळया तशेंच आमच्या जिणेंत तुमी काम 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 म्हणून तुमची मोत कामाचेर घाली जाल्यार देव विसरून येता थोडो वेळ पुणे देवाक दिवंक प्रयत्न करा त्या देखून बरयणार म्हणटा बायबल आनी काळीज केदाळा धुळीन भरता तुमी बुडोवंक सुरू जातात तुमचो घरचो बायबल केदाळा धुळींत भरता म्हळ्यार ओपन करनासतना तुमी रावतात त्या दाळा थंय तुमचें जिणी बुडले पर्यंत त्या देखून हो इम्पॉर्टंट हो आमच्या आध्यात्मीक जिणेक हो बूक आहा पळय भारी इम्पॉर्टंट म्हाका वाचूंक येना न्ही फादर कालें करचें वाचूंक येना जाल्यार कांय चिंता करचें म्हूण ना आतां नातवाचें मोबायल नाय आसा गी ना ताचे 2 गुडद्यो आहात न्ही ते घाला कितलेंय मेळटा मोबायलार आतां देवाचें उतर सगळो बायबलूच वाचून सांगता तुमी वाचिचें म्हूण ना घालून काडून आनी थोडी म्हणटात म्हाका आब निवडले मागीर न्हिदूच येना फादर न्हिदूच येना म्हणून कांय करनाका ते गुडद्यो घाला आनी बेड्डार न्हिदात 4 उतरां रुमांत आवन मागीर गोरोवचो शब्द येना जाल्यार मागीर पळय घालून काडून न्हिदल्यार जालें आरामसे न्हीद येता त्या देखून एक वैयक्तीक वेळ देवाक दिवंक प्रयत्न करा बिजी 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 म्हूण नाकात थोडो वेळ हांव सांगना अर्दो घंटो गी 1 घंटो ना एटलिस्ट 5 मिनिटां म्हणी तुमच्या सर्वेस्परा सांगाता वैयक्तीक रितीन करसूंक प्रयत्न करा पळया जेजू इतलो लोक ताच्या सांगाता आसलो जाल्यार हर एक आसर्यां केल्या उपरांत तो लोकांतावन वर विंगड वचोन थोडो वेळ बापा सांगाता तो करसितालो म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता दुसरें मागण्यांत सुखी दाड डिस्ट्रॅक्शन माथेवाचो वांजेल 6 अध्याय 6 वळ मागणे करतना एक सुरे सुवातेक वसा दारान तुमची नांपां म्हणटा तर वैयक्तीक पब्लीक रितीन मागणें करचें सूख गी इगर्जेंत मागणें करचें सूख गी थोड्यांनी यंत उतर काणगेवन सांगलां देवान सांगलां बागलां दांपून मागणें करूंक कांय हात वयर घाल मागणें करूंक सांगूंक ना कालें दारां दामचें म्हळ्यार कालें दारां दामचें म्हळ्यार कालें वचोन तुमच्या बेडरुमांत वचोन दारां दांपून मागणें कर म्हणूंक ना जेजून मोतीचीं दारां दांपा सबारांक तेर्साक बसल्ल्या वेळार उडास येवचें कालें
नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव काल मुटलीं केल्लें फल्यां सकाळीं खालें करया ही सज्जिके केल्यार कोणी खायनांत संता मरिये देवाचे माया पियां खातीर विनंती कर पोळे करूंक पोळे बुसत घालीचे ने तांदूळ मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता बागड्याची कडी आसा फाल्यां सकाळीं कांय चटणी करी जेवण ना कडी सुदारसी येता मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता अशें चिंतून दाना मरियम मोरियम म्हणचे कडेन आटत म्हणून अंध बापा काडली ना अंतगी मागीर सांगायचे आनी दोन हात माई म्हण ही दारां दांपा मोतींत चिंच्या पळय तुमी हांगा तोंडांत मागणें करतना मोतीन ती मागणें करूंक जाय मोतींत आनी एक चिंतून तोंडांत खाली मागणें केल्यार ही दारां पुरो उक्ते केल्ले बरी तुमी चिंतनाची दारां दांपा खाली शब्द कनेक्ट जायना तुमची मोत देवा थंय कनेक्ट जायनासतना तुमी सांगचो शब्द कनेक्ट जायना मोतीची दारां दांपा चिंचें सोडा मागण्यांत मागण्याक बसल्या उपरांत दुसरीं कामां सायडीक दवरा हें दुसरें तिसरें मोगाचें न्हू गरज आसल्या वेळार मात्र मागचें सदां मागोंक ना मागणें खरी जाय म्हणून म्हण आयिल्ल्या वेळार मात्र थोड्यो संगती सूर केल्या उपरांत रावोंक जायना शुगराची गुळी खाणोवन सूर केल्यार सदांय खाण्याचें वैगिने BP एक दीस सोडल्यार खालें हार्ट अटॅक ताका BP आसली 4 दीस गुळयो काणवनांत सदांय काणायचें गरज आसल्या वेळार मात्र मागचें गरज नासल्या वेळार ना मागणें तें जायना तशें केल्यार आमी नास जाता आतां तुमी सांगचें आयकलां ताणें घोसपरी केलें म्हणून घोसपरी म्हळ्यार ताका हुशार नासलें घोसपरी केलें ताणें म्हळ्यार आळसाई केली म्हणून त्या खातीर तो मेलो सदांचें गरजे जाल्यार ताणें करूं ना इंजेक्शनां काणगोनात गुळयो काणगेवनात मागणें गरज आसल्या वेळार मात्र न्ही परीक्षा येताना मात्र मागणें न्ही विजा म्हाका एप्लिकेशन घाल्ल्या वेळार मात्र मोरी न्ही सदांय जाय सबार जाण भायर गेल्ल्यांकडे तांणी फोन केल्ल्या वेळार हांवें विचारचें पयलें सवाल मिसाक गेल्ले आतगी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या रितीरेनींत तांणी त्या सावांपुरा घाल्ली विजा मेळोवंक कुवेटांत बॅरेनाक वचोंक लंडनाक वचोंक आनी खंय वचोंक म्हणून आनी विजा मेळटा म्हणसर सदांय आसतली हांगा मिसाक नोवेनाक एक पटी कुवेटाक गेल्या उपरांत स्वत्य आसा फादर ही गरज खंय आसा म्हूण गोत्तू ना म्हाका कित्याक म्हळ्यार आतां 1 लाख रुपया सांबाळ मेळटा पळय आतां देव नाका परवा बॉम्ब पडल्या वेळार मात्र मागा 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 नासल्यार देव नाका एक पटी अपॉइंटमेंट मेळटा म्हणसर मात्र देव मागीर त्या कामांत कांय पुणी प्रॉब्लेम आयल्यार मात्र मागीर नोवेन मागीर देव नाका आमकां गरज पडल्या वेळार आमी मागता जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें मागणें रिस्केर आसा ह्या देखून देव म्हणटा माग 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 निरंतरी माग चवथें केदाळ आमचें मागणें जिवीत पाड जाता बायल्या देखीक आमी मात्र मागता भितर बोवाड्थ ना जाकोब म्हणटा जो कोण दुबावता तो वाऱ्याक दळच्या तना बरी जावन आसा दर्याच्या लारा बरी
जें कितें तूं मागताय तें बावार्थान माग, बावार्थ दवरून माग. बावार्थ नासतना मागल्यार कांय येना. 5वें, पोरणे मोतींत दवरून मागचें. 2 शब्द आसात, लॉर्ड आनी लोड. एकच अक्षर सोडवणें. लोड म्हळ्यार कालें, लोड. पोरणे पुरो माळ्यार घालता पळय तें लोड. लॉर्ड म्हळ्यार देव. तुजो लोड ताचेर दवरची, तुजो लोड हांगा दवरचो न्हय. थोडी हांगा आयल्या उपरांत ती तत्त लॉर्ड ना, लोड मात्र. देवा म्हाका अशें जाता, तशें जाता, तें जाता, हें जाता, ताणें अशें म्हळें, ताणें 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 ताणें. फस्ट लोड सकला दवर. थोडी इगर्जे भितर येताना पळय वाणो तें सोडून आयल्यांत. तशें तुमची इराराय करांदाई ताणें सांगलें आनी सांगलें उतर पुरा देवाच्या पांयां तळा दवरा. तें तुमी वोवन काण घेवचें न्हय. केदोळ म्हणसर तें वोवन काण घेतात, तुमी दुबावानूच मागतात. जें कितें दुबावान मागतात तें तुमकां मेळना, तें खंडीत. या तुम्ही 25 नोवेनाक येया नाही 50 नोवेनाक येया. केदोळ म्हणसर तुमी दुबावतात की दुबावत फाटीं व्हरतल्यात. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां सांगता ताच्या टायमाक तो तुका दिता. ओके, पोरणे वोवन काण घेवन पोरणे मोतीन दवरून इतलें मागलां म्हाका देवान दिवना, आज दिता गी. थोड्यांनी घरा थोड्यांक सोडनात. गोव बायलेक सोडना, बायल गोवाक सोडना. ये म्हणून आपण हाडटात वैगिने. येता पोरी मागलां कांय मेळोना, आज मागल्यार मेळटा गी. घरांत फिक्स जावन येवन आसता मेळना. मागीर गेल्लीं मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार तुवें पयलें सांगोंक ना मेळोंक ना, मेळना. आतां कंप्युटरांत टायपींग करतना सगळें डॉक्युमेंट तुमी टायप केल्या मागीर कालें करीचें. सेव करीचें गी. ते बटन दांबीचें. नाजाल्यार मोदगात करंट गेलो जाल्यार कंप्युटर कांय तुमचेर कांय काकुळत दाखयताय. पाप अर्जंट प्रेजेंटेशन करूंक आसलें ताका. ताणें 2 वरां तावन कश्टांनी टायप केलां. हांवें आतां ताचो हात सोडनो जो म्हणून तें कांय सेव करताय ना, तुमींच सेव करचें. तो देखून देव दिता, घेवचें काम तुमचें. थंय दुबाव दवरून तुमी मागतात जाल्यार तें मेळना, तें मेळना. पोरणे दवरनाकात, पोरणे लोड दवरनाकात. लॉड आसता म्हणसर लोड नाका. कश्ट येतल्यान वजन वयतल्यान तुमी सकड म्हजे सरशी येया, हांव तें वजन हांव घेता तुमकां घाल्याक, तुमी म्हाका समर्पण करा. ताच्या वेळा प्रमाणे तो तुमकां आशिर्वादीत करता. नेक्स्ट 6वें, देवाचें उतर नासतना मागचें. तुमी खंयचें मागणें करा भाव भयणीनो, 1 या 2 उतरां तुमी देवाची उडासा काडीत. कित्याक देवाच्या उतराक सकत आसा. उतर नासतना मागा नाकात. उतर नासतना मागचें आसा पळय. हातेर नासतना झुजाकेचें बरें. सोरोप आयलो म्हणून हातान मारूं जाताय. थोड्यांक बोडी आसल्यार बॅटरी पळयतानांत येद्दी व्हडली बॉडी हातांत आसल्यार हात पुरा. हातेर आसोनी हात कामतात जाल्यार हातेर नासल्यार मागण्याक हातेरत देवाचें उतर. नेक्स्ट मोगाचें न्हू, बक्षी नासतना मागणें मुखार वचना.
तुम्ही बोक्षण दिनासतना मागल्यार तुमकां मागणें मेळना. मार्काचो वांजेली 11 अध्याय 25वी वळ. घांटे गांठले उपास करून तुम्ही मागा, बोक्षणें नातल्यार मागणें मेळना. आनी देवाचो वेळ दुबाव नाकात. बरें जावंक चड वेळ ना. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहमाक भुरगें जायचें जाल्यार कितलो तेंप लागलो? 100 वर्सां. ओके, 100 वर्सां उपरांत भुरगें ताका देवान दिलें. जुजेक अधिकाराक येजे जाल्यार ताणें कितलीं वर्सां ताका बांयंत उडयचें पडलें आनी मायगांव ताणें सांडून इजिप्ताक वचचें पडलें. मागीर ताका अधिकार मेळ्ळो. अन्ना सगळ्यांनी ताका हिणसिलें, पण देवाचो वेळ ती दुबावूंक ना. आज तूं कश्टांत आसोंक पुरो, खंतींत आसोंक पुरो, दुखींत आसोंक पुरो, सगळ्यांनी तुका हिणसिलां जावंक पुरो, पूण देवाचो वेळ दुबाव नाका. आज ना फाल्यां देव तुका आशिर्वादीत करतलो. आमी केदाळ देवाचो वेळ दुबावता गी, त्या दाळा आमी नास जाता. तर ही 7 कारणां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे मागण्या जिवीत नास करता. तर दोळे दंपिया, जर आमचे थंय दुबाव आसा, आज आमी जेजू लागीं मागया, सोमया म्हजो भावार्थ चडय. तुजेर हांवें भावार्थ दवरून मागोवंक म्हाका शिकय म्हणून आमी मागया. सबारपटी आमी निराशी जाल्या, सबारपटी मागचेंच आमी सोण सोडलां. देवाचेर आमकां भावार्थ दंडळ्ळा, पण आज देव म्हणटा, निराशी जायनासतना, कळनासतना तुमी मागोवंक जाय. म्हजो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हजी योजना तुमची योजना न्हय. तर आमची योजना, आमची तेंतेसावां, आमची पिडाशिडा, आमचे जिणयेचें उणेंपण ह्या घडये सोम्याक आमी आतां समर्पीत करया. ह्या गिता सोमे जेजूक आमचे कश्ट संकश्ट आमी आतां समर्पीत आसतना भावार्थान मागया. सोम्या तुजेर हांव पातयेतां, तूं म्हाका केदींच निराशे जावंक सोडिनाय. जेजू तूं आसाय म्हणली पातयेणी म्हाका आसा. आज हांव दुखींत आसा, कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, निराशपणांत आसा, डिप्रेशनाक गेलां सोम्या. पूण तुज्या नांवाचें की व्हड सकत दुसरी ना जेजू. तुजे सरशी आयलां जेजू, म्हाका तूं स्विकार कर म्हणून मागया. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तूं मागोंक शिकय. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तूं मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय. जेजू सोमिया मागोंक शिकय. आमकां मागोवंक शिकय सोम्या. सोमिया मागोंक शिकय. निराशे जायनासतना मागोवंक शिकय जेजू. सोमिया मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय. पिडेंत आसतना, निराशे जातना, सोमिया मागोंक शिकय. समस्यांत आमी पडटना, एकसुरी जातना सोमिया मागोंक शिकय. सगळ्यांनी आमकां सांडटना, चिने निरासाताना, रीते पोंते बोगताना, सोमिया मागोंक शिकय. मागया आमी. कधी दुखीन बुडताना, दुबाव म्हाका तोसताना, सोमिया मागोंक शिकय. राग म्हाका येताना, धैर्य मोचें सुकताना, सोमिया मागोंक शिकय.
सुखी दाटी भोगताना विश्वास तो धंडळताना सोमिया मागोंशिक कुटुंबान समाधान नसताना मोन आमची कुसकाताना सोमिया मागोंशिक सर्व म्हाका सांगताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोंशिक विघ्न अनवारा येताना कष्टान हांव सांपराताना सोमिया मागोंशिक जिवितान चंचल जाताना कंगल जावन हांव बसताना सोमिया मागोंशिक तळणेंत हांव सांपराताना जिणेंत अंकर येताना सोमिया मागोंशिक अहंकारान हांव भरताना तुकाच हांव विसरताना सोमिया मागोंशिक वडण्यांक बली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंशिक पिडेंत हांव पडताना मरणाची भिरांत येताना सोमिया मागोंशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंशिक सोमिया सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सोमिया मागोंशिक सगळं आमी उबी रावया सोमिया मागोंशिक दोनी हात आमच्या खालसाचेर दवरया सोमिया दोळे आमचे धांपया सोमिया मागोंशिक हालेलुया 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 सक्रमेंतान ताच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट कंसोवया ताचे संगी आतां उलोवया आमी ताच्या मुखार उबी जाल्या ह्या नोवेनाक येता आसतना ह्या पुणतळाक येता आसतना आमचे कुटुंबाचे इरादे सबार आमी हाडल्यात आमच्या कुडींत थोड्यांच्या कुडींत सबार रितीचे पिडा आसा ती गूण करूंक म्हण मागोवंक आमी आयल्या आमकां न्हय जाल्यार आमच्या कुटुंबान सबार जण पिडेस्त आसात तांच्या तर्फी मागोवंक आमी हांगा आयल्या थोडी हांगा तांच्या भुरग्यांच्या उदरगती खातीर मागोवंक आयल्यांत कुटुंबाच्या समस्या बसत मागोवंक आयल्यांत कंत बेजाराय पयस जावंक मागोवंक आयल्यांत नाना रितीची तेंते सावा समस्ये जिणयेतान पयस जावंक थोडी मागोवंक आयल्यांत थोडी वायट सवयेचे गुलाम जावन ताचे ताम सुडका घेवंक मागोवंक आयल्यांत थोड्यांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तर आतां सक्रमेंत आसल्या सोमयाक आमची वैयक्तीक गरजो जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे सांद्यांचे गरजो जावंक पुरो जे कोणाक आतां आमी सोमयाक समर्पण करून मागोवंक देव आमकां उलो दिता की तांची नांवां आमी उडासा काडया सोमी तांकां आशिर्वादीत करून दी कुटुंबां आशिर्वादीत जावन दी नाना रितीची पिडा तेंते सवां पयस जावन दीत अर्द्या राविल्लीं कामां तीं संपूर्ण जावन दीत परगवांत वावर करतेल्यांक भलायकी समाधान मेळोवन दी सक्रमेंताच्या सोमया जेसू तुजे मुखार मागच्या ह्या भुरग्यांक तूं दयाळ दीस घाल तांचे जिणयेन जें कितें उणेंपण तूं पळयताय गी तें तूं आतां भरती करून दितो लोय म्हणल्या पातयेणी मागता आसतना सोमया तुजे गायिल्ले हात हांचेर वसोवन धर म्हण मागता तुजे कृपेन हांकां बर तकले तावन पांया मळा पर्यंत तुजें पवित्र रगत हांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी जे कितें अडकळ बंदड बंदपस आसा
ती सगळी तुटवून उडय म्हणून तुझ्या लागी मागता. दोन्ही हात सक्रामेंता मुखार उंचावून दरया आणि कलतेपणी मागया. सोमयान जेसू, सोम्यान जेसू, सोमयान जेसू, सोम्यान जेसू, तुझे मुखार तुझे मुखार वावरतान वावरतान आव्हान आयला. आयला. सोमया, सोम्या तुझी काकुळत तुझी काकूळ म्हजेर मुझेर आणि म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर भुरग्यां बाळांचेर वत म्हणून तुझे लागी मागता. तुझे लागी मागता. सोमयान जेसू, सोम्यान जेसू, हे तुझे पवित्र रगत तुझे पवित्र रगत म्हज्या हाताचेर म्हज्या हाताचेर शिमटाई. शिंपडाय. आज आज जे कितें जें वावरतान वावरता हांव मागता हांव मागता तें हांव तें हांव घेतलो म्हणून घेतलो म्हणून पाती येता. हात येता. सोमया, सोम्या सोमया, सोमया तुझी भलायकी, तुझी भलायकी तुझे समाधान, तुझे समाधान तुझी कृपा, तुझी कृपा तुझे आशीर्वाद तुझे आशीर्वाद या घडये या घडये म्हाका म्हाका आणि म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाक सुटका दिवं दी. सुटका दिवं दी. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या तकलेर दवरया आणि दोळे आमचे दांबया. जे कितें मागोंक आमी आयल्या, जावं बरो वैयक्तीक गरजो, जावं बरो वैयक्तीक पिडा, आतां ह्या घडये जेजू तुमकां आपडोवन अभिषेक करून दी, आशिर्वादीत करून दी मागता. सोमयाक आसात दिसल्लें कितेंच ना, पूण तळार तुमी आसात. मोरयेची ससाई तुमी मागते आसात. जेजू तुमचे समकार आसा, तुमचे मुखार आसा. तुमच्या मागण्याक तो कान दिवन सो व्यक्ती जावन आसा. आतां जेजूचे ते पवित्र हात तुमचेर तो उसवून ताणें धरला. तुमकां तो आपडते आसा, तुमकां दैवीक भलायकेन भरते आसा, समाधानान भरते आसा. तुमची सकड बंदड बनपास तुमचे तान कान उडयते आसा. भक्तीन जो कोण मागता तो घेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वमध्ये दर सत्संग देवा, तुझे दैविक आशीर्वादान अभिषेकान या भुरग्यांक भर म्हणून तुझे लागी मागता. तुझे दैविक कृपेन या भुरग्यांक भर आणि जे कितें ही भुरगीं मागतात की तांकां तूं तें दी आणि तुझे कृपेन आशीर्वादान पवित्रत्वाच्या सोड देण्यानी भर भलायकी लाभोय म्हणून मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सक्रामेंताचे आशीर्वाद घेवंक गावया येद्यावाडा सक्रामेंता. येद्यावाडा सक्रामेंता सस्तानामान करूया. उर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदया. सर्वोच्च अस्तित्विश्व्य बाबताचे बोलते ससे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हर्षिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समासवी नाभरता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सोगडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतो आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. चिंतेसावा या पर्यासात सुनील जॉसलिन आणि श्लोन रॉड्रिगस ब्रह्मावर, फ्रेन्सिटा मार्टिस आणि स्वीडल डिसोजा मूडबेळे,
Baby Delvin Jaden D'Souza, Suratkal, Cotilda Sequeira, Udyawar, William D'Souza, Kalyanpur, Jasmine Lobo, Manipal, Baby Royden and Prajwal D'Souza, Shirwa, Charlotte, Joel, Stephanie D. Almeida, Kundapur, Anthony Varghese, Hiriyadka, Pritam and Angela D. Almeida, Udyawar, Charles D'Souza and Kutam, Mudubelle, Vishwas and Lolita Thomas, Hyderabad, Sapna and Anurag, Hyderabad, Praise the Lord boat, Malpe, Ave Maria boat, Malpe, KS Mata boat, Malpe, Delvin Vegas, Mogarnad, Ronald Desa and Kutam, Mangalore, Teresa D'Souza, Mogarnad, Deepak and Sunita, Mangalore, Diona Fernandez, Brahmawar, as was birthday, Stella Rodriguez, Sirva, Wilson, Anita Castellino, Pangla, Anita Sandhya D'Souza and Kutam, Kelmet, Joseph Norona and Kutam, Mudubelle. Nilawar Bori Balaiki Melong, William Prima Montero Muka Bari Kam Melong. Teshenta, Peter and Agapita Almeida and Chatmagatar Mikita Kutmache Sande, Susanna and Thomas D. Almeida and Chatmagatar Mistita, Alvin Fernandez and Kutam, Valerian and Lily D'Souza and Chatmagatar Mistita, Lawrence Suarez Santacate, Ivan D'Souza and Clara Fernandez and Chatmagatar Mistita, Juliet Lobo Manipal, Kashmir and Dulcian Andrade, Anchatmagatar Mistita, Richard Quadras and Kutom Nejar, Anthony Robert Teresa, Anchatmagatar Mistita, Deepak and Kutom Mangalore, Elias Vegas, Anchatmagatar Mistita, Priya William Montero Mukka, Garchalma Gatir Mistita, Maria Pinto Shirwa, Garchalma Gatir Mistita, Harshal was Santagatte, Garchalma Gatir Mistita, Frederick Matris Mudubelle, Garcha Alma Mistita, Joe and Sneha Korea, Bangalore, Xavier and Agnes Sequeira, Anchatmagatir Mistita, Godwin Sequeira, Brahmawar, John and Eliza was, Anchatmagatir Mistita, Rita D'Souza, Tottam. तुझे पोशिसान भरून पाराक्लिता पगडलेल्या तुझी दिव्य तुवे आमकां वेसला इश्ट म्हणून आपयला देवीची वाट मोडला भावार्थान एकवटायला कळसा म्हणा एक सांभावार्थान एकवटान समल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी सांभर पाराक्लितान पगडलेल्या तुझी दिव्य बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो निराशी जायनासतना कळमीत नासतना मागणे करूंक तस सोमी आमकां कृपा दिवून दी आनी आमी साच्या बलिदाना मुखांतर जें कितें आमी सोमयाच्या पांयान तळ दवरलां ते सगळे मागणे सोमी आयकोन आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताच्या आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान पावते परी भेटोवंक आमी तयार जावचे पसत आमची पातकां आमी वळखुया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतन तोंडानुसार वायट आदर बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पसोस भगवंत सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं बेनती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. तुमी काकुळट तुमी काकुळट क्रिस्त काकुळट
Krista kaputa Sumia kaputa Sumia kaputa प्रार्थया सर्पदर देवा आमच्या काकुळदार बापा तुझ्या आदरान मात्र तुका पावते परी आमी तुजी सेवा करून पावता तुवें बसयलेलें सुख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं सामकां सांबाळ म्हण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप शांत मनेपण सगळ्या वस्तूंक वेडो घालून आसतना आनी रात धांवून मोद्यानेर पावली तेन्ना तुजें सर पदवेदार उतर सरेस्परा सर्गींत हांव तुज्या रायाळ सिंहासनांत हांव एक दारूण झुजाऱ्या भशेन निसंतान जावन निर्मिल्या देशांत सकलां उडलें एके पाजलेली तलवारी भशेन तुजी बदलूंक जायना तसली आजनां घेवन तें उबें रावलें आनी सगळें ताणें मरणान भरलें पृथ्वीर तें उबें आसतना मोळबाग तें तेंगतालें तुज्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर सगळी सृश्टी तुज्या आजनाक विधेय जावन आपल्या स्वभावांत नव्यान रसून आयली खूब तांच्या शिबराचेर सावळी घालतलें जंय आदी उदक आसलें थंय सुकी दण दिश्टीक पडली तांबड्या दर्यांतल्यान कांयच अडकळ नासलेली वाट जाली आनी उसांबळदारांच्या जाग्यार 5वें मैदान दिश्टी पडलें ही विस्बीत आजापां पळयल्या उपरांत तुज्या हाताच्या आश्रयाखाल सगळें राष्ट्र उतरोवन गेलें सरवा गेल्ल्या घोड्यां परी तीं आसलीं शेळयां परी तीं उडयो मारतलीं आनी सरेस्परा तुजी आपल्या सळोणदाराची स्तुती गायतली देवाचें उतर हें देवाचें उडपकार सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा सर्वेस्पराक तुमी गितां गाया ताची होकळीक उसारा ताची सर महाकार्या वर्णिया ताच्या पवित्र नामान अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा तांच्या गांवांतल्या सरमलगड्या पुतांक ताणें जिवेशी मारले तांच्या भुरग्यां भितर प्रथम फळां कातर घाले उपरांत रुपया भांगारा सय इस्रायेलाक ताणें भायर काडलो ताच्या कुळयेंतल्या एकल्याकी पाटी सोडूंक ना सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास करा अब्राहमा आपल्या सेवका ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें अशी संतोषाच्या उमाळ्यांनी
आपले परचेक ताणे भायर काढली. आनंदाच्या उद्गारासवी आपल्या विंचणाऱ्यांक ताणे मोकार वेली. सर्वेस्परान केल्या असर्या विस्मितासो उडास करा. सर्वेस्परान केल्या असर्या विस्मितासो उडास करा. सगळ्यांनी उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणे दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करेजे म्हणून शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वापार सांगली. एका शहरांत एक नीतीकार आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातिल्ली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताच्या सरशेन केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय करणं म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलें म्हाका राखून व्हर. जायतो काल पर्यंत नीतीकार तिका कानूच हालयना जालो. पूण खरेक आपल्या इतल्याक तो म्हणू लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर म्हणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या खोट्या नीती करतान कितें केलें तें तुमी आयकलें न्ही. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकय गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पुती येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हणून तुमी चिंतात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. उडोगवासो वायंदाकासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो. गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुका सुखान तुका. गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुका सुखान तुका. जिवीत आसकाणी बापा तुका भेटोवन दिता. जिवीत पेल्या सेवे ओडा मोगान समर्पिता. मोगान आमकां बर वोतकुपेची सर वेचिक्या भुरग्यांची जीण नंदन कर. मोगान आमकां बर वोतकुपेची सर वेचिक्या भुरग्यांची जीण नंदन कर.
भाऊ बहिणीनं म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्रा देव बापाक म्हणतात असले जाव म्हण म्हाका हे तुमच्या हातात ते बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या आधावाक सर्वस्पोर तुमारून घे. मोगाळ बापा या बलिदानान तुझ्या पुताच्या कष्टा मरणाचो संभ्रम आम्ही चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आणि आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूच्या कष्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा ती. या मे मागता क्रिस्त आमच्या सोमयावर सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वस्पोरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशे आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरांनी सासच्या देवा सौर काळी आणि सौर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या तुझ्या मोगाच्या पुता उर्मी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेच्या उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें. मरणाचेर जैत बरोवन पुन्हा जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र बारासो सर्वेस्पोर सगानी संसार बळा तुझ्या वैभवान. ओसगी तुका जयच सर्वेस्पोराचे नावी घेता तांगाचे. ओसगी तुका जयच. बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्मण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयांचे चूक क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरतासो गुट परगटुया. सोम्याची सु आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडेन रेगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां
आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखाय तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समखांती आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. तुझी ससनाच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बवरतेचे दीस घालन तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सवय आसो. ओ भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची गापूस कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची गापूस कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Salmucha Isumia Rakantucha Iya Ivegia Bidara Karzan Karta Swata Undo Somya Tu Sasni Chivitaso Saurasna Dev Sagiso Okelo Ama Patkanso Dev Rupka Kirkol Munshanso Tarsan Mucha Isomia Rata Tucha Inya Vichit vishal tu sagar kurpeso ton somya ada sarvaso duniyaचे सुतो आमचो परवसो सदांसा तो संतोष आमचो Alzan mucha Isomia Rata tuja Iya
काळजांत करता स्वागत ओंडो सोम्या तूं सगीतां ते बोल्लो तुका खाता तो जियेतलो सोम्या दी तूं हो ओंडो सासणीची भीड म्हाका दिवचो काळजांत मोच्या सोबिया रातां तुज्या येण्या वेगिया विडारा काळजांत करता स्वागत उंडो सोम्या तो आमकां जिवीत दिता तुका सेवता तो केदीस मोराना बगरवता तो तुझे लागीं आनी तूं ताचे संगी काळजांत मोच्या येसोमिया रातां तुज्या येण्या वेगिया विडारा काळजांत करता स्वागत प्रार्थुया खळवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडुकार आणि तुमची मनाची वात तुम्ही घेऊनची अनसिल्ला पिरेरा संताकट्टे रॉनी पिंटो बॉम्बे हिल्डा सल्दाना कलमाडी तशेंत लीना डायस गुंडीबेल उडपी मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं मरियमाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां एक घडी बरदीं बी घालया वेलंकनी सायबिणीच्या नव्यान आमी करया वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती कर वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनती ई बोनी तळी आवकारी Boa Trindade, Jesus boa निर्मळावयजाव ससांतां तुका विसुगाडली देव पुता तू गर्वी समोरच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उबेन तो सनान पोचान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवं हांव भोव चड देखता एदुकेसचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आधार या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाडली तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळचे पातयेन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुझ्या बडवून ससयाच्या आदळार गुंडोवन
भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाची भगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हय तर म्हाका इगर्जचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात. बरी भलायकी लाबोवंक, वायट संवय सोडूंक, घोव बायले मदें समाधान येवंक, मोतीक समाधान लाबोवंक, दुबाव पयस वचोंक, विजा मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, गव्हर्मेंट काम मेळोवंक, परगांवांत बऱ्या सांबाळेचें काम मेळोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, फुलां झाडांनी बरीं फुलां जावंक, ट्रेडींग बिझनेस, कॅटरिंग बिझनेस बऱ्या तरेन चलोवंक, अनैतीक संबंद सोडूंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, आमोल पियोणे सोडूंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, फॅटी लिवर गूण जावंक, कुटुंबान समाधान फावो जावंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, CA परीक्षे पास जावंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, फ्लॅट रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक, दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, आल्सार पिडा गूण जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, तकली दूख दान दूख गूण जावंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, तशेंच इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक, काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, हिमोग्लोबीन नॉर्मल येवंक, लिवर पिडा गूण जावंक, कॅनडा USA बरें काम मेळोवंक, ब्रेन ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, गांठी दूख पेंटाचें दूख, आस्थमा गूण जावंक, वायट उलोवणें सोडूंक, कुटुंबाचे कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, इंटरव्यू पास जावंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, वर्टिको सायनस गूण जावंक, युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक, हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक, हात दूख गूण जावंक, पांयांच्या शिरेंतल्यो गाय गूण जावंक, जाग्याचे डॉक्युमेंट पाटी मेळोवंक, अक्रिस्तांव भावान फॉर्जरी करून घेतिल्लें जाग्याची दस्तावेजां पाटी मेळोवंक. मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माया लागीं आमी मागया. तुज्या मनात हांवें करता ह्या नव्या मारिफात, तुज्या मध्यस्थीकेंतय म्हाका आजची वर्ती पातळी उसारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या खतावें काळजान पेटयल्या सैबा वर्त्या मोगा आनी आशांच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे कत्रेक पेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. हे देवाचे माय हे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळून तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या गौरवान सबार परजळीक मोत्यांचे जावं दीत म्हूण हांव खुशी वतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळां वाडोवन दीत म्हूण आत्रयतां. येशू क्रिस्ताचे बुजवणी देवाचो पुत्र मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्लो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सगळीं बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा बसत भोव गलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. आनी म्हजी भोग तुजे पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे आई सवे आसूं. प्रार्थुया.
ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुझ्या साखरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सोब कसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं काकुलदार सम्या बावडतांच्या भुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाये लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साखरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय असो तुमकां राखूंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गाथा देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता सोम्या सोमोखा सदानी अर्था रायाक मोच्या वंदिता सोम्या सोमोखा सदानी अर्था रायाक मोच्या वंदिता महान ताची कीर्त संतोषान गायता संतोषान गायता नाव ताचे हांव गायता मोग असो हांव नियळटा ताची हांव गायता मोग असो हांव नियळटा आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता देवा मोच्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता सोम्याची कीर्ता सदा गासयता देवा मोच्या अर्गां दिता सोम्याची कीर्ता सदा गासयता देवा मोच्या अर्गां दिता उरतो तासोबो उरती ताची दया उरतो सोम्याची गीत गायता गीताची हांव गासयता सोम्याची गीत गायता गीताची हांव गासयता आत्मोमोसो सोम्याची ओडवी गायता
देवा मुझ्या तारकांतय उल्हास पावता आत्मोमोसो सोम्याची वळवे गायता आत्मोमोसो सोम्याची वळवे गायता Bokalputa sovem Ampar moriaci pati vamta Jesu chabo povitasa Ama sarvam dituchi ashiva भलायकेचे माये आम्हा बसो विनंती कर धैर्य सुकरा आम्हा बसो विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो Ama बसो विनंती करा भाग्यवान सचे कृपे निरंकामचे देवा आमच्या दुश्मनातले बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन